तुझी चरणी करचक स्तुती आराधना देव तू आमचो बौधयाळ सर्पण करता नमस्कार देव तू आमचो बौधयाळ सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 जिजुराया मोगळ इष्ट करता स्तुती आराधना जिजुराया मोगळ इष्ट करता स्तुती आराधना जीवनासा आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार जीव आसा आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 पवित्रत्या पारकिता करता स्तुती आराधना पवित्रत्या पवित्रत्या पारकिता करता स्तुती आराधना रावताय कुरपेन भरता सर्पण करता नमस्कार अत्यंत रावता कुरपेन भरता सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 आराधना तुका सम्य नमन तुका सम्य महिमा तुका सम्य स्तुति तुका सम्य ची तुका सम्य हालेलुया 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 हालेलुया
मुझे उपरांत में म्हणा सम्या जेसू सम्या जेसू आयसवो दीस होयसो दीस तुवें म्हाका फोवो केल्ल्याक तुवें म्हाका फावो केलेल्याक तुका हांव अर्गां दिता. तुका हांव अर्घां दिता. ह्या उंड्या रुपार ह्या उड्या रुपार बोपवी सक्रमेंतांत पवित्र सक्रमेंतांत तूं आसार आसाय तूं आसाय देखून हांव तुका अर्गां दिता. देखून तुका हांव अर्घां दिता. म्हाका एकूटाम बरी जिणी फावो केल्ले खातीर तुका हांव अर्गां दिता. म्हज्या कुटुंबांत आवय बापूय आवय बापूय भाव भयणी भाव भयणी भुरगीं बाळां भुरगीं बाळां कुटुंबादारां कुटुंबादारां फावो केल्ल्या खातीर फावो केल्ल्या खातीर तुका हांव अर्गां दिता. तुका हांव अर्घां दिता. म्हजे सगळे जिणेंत तुज्या जिणेंत म्हजे सवे आसून म्हजे समय आसन म्हज्या सुखांत तशें दुखांत भलायकेंत तशें पिडेंत बऱ्या वायटांत बऱ्या वायटांत जीक आनी सलवणेंत जीक आनी सलवणेंत तूं आसलेले खातीर आसल्या खातीर तुका हांव अर्गां दिता. तुका हांव अर्घां दिता. म्हज्या जिणेच्या म्हज्या जिणेच्या सर गडितांनी सगळ्या गडितांनी सर गडयांनी सर गडयांनी तूं आसलेले खातीर तूं आसल्या खातीर तुका हांव अर्गां दिता. तुका हांव अर्घां दिता. पिडे शिडेतावन पिडे शिडेतावन कश्टान वरातावन कश्टान वरातावन वायट वडण्यांतावन म्हाका राखलेले खातीर तुका हांव अर्गां दिता. तुका हांव अर्घां दिता. अर्गां तुका सुम्या अर्घां तुका सम्या होगळाप तुका सुम्या होगळाप तुका सम्या वंदन तुका सुम्या वंदन तुका सम्या नमन तुका सुम्या नमन तुका सम्या प्रणाम तुका सुम्या प्रणाम तुका सम्या मान तुका सुम्या मान तुका सम्या नमस्कार तुका सुम्या नमस्कार तुका सम्या वाकणी तुका सुम्या वाकणी तुका सम्या वर्णितांव तुका सुम्या वंदितांव तुका सम्या दिन वस्तांव तुका सुम्या दिन वास्तांव तुका सम्या आराधन तुका सुम्या आराधन तुका सम्या. आतां आमच्या मुखार आसच्या सुम्याक आमी सरपडून नमस्कार करया आनी ह्या वेळार आमी गव्यां गीत ये देव बापा तूं सर्गींच्या. ए देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता. ए देवा बापा ए देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता. वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. आराधन आणि वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. Jesu Krista तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता. ये जेसू क्रिस्ता तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता. आराधन वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. आराधन आणि वंदन करो जीवने
आमचे समर्पिता ये पवित्रत्म्या तू सर्गीच्या सरपडून तुका नामान करता ये पवित्रत्म्या तू सर्गीच्या सरपडून तुका नामान करता जीवने आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship you, we praise you. We Jesus, you thank you, we love you, Jesus. We adore you, Jesus. Sargam Papa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता सर आम्ही बसूया. सोम्यान आमकां केल्ल्या उपकारी सर उपकारांक आमी रूपकारी म्हूण दाखोवन हांगासर आसा. नितळ कळसन आनी नितळ मनान सोम्या लागीं आमी येता. ताणें केल्ल्या सर बरेपणाक आमी दिन वाचता, ताका वंदिता आनी हो थोडो वेळ आमी सोम्या लागीं करसुया. आनी आमचे जिणेंत ताणें केल्ल्या सर बरेपणाक आमी थोडे ओलेपणी उसार ताका आमी अर्गां दिवया. जायतें बरेंपण ताणें आमकां केलां, ताणें आमकां राखलां, सांबाळलां. ही सगळी जिणी आमकां ताणें फोव केल्या. हे जिणेंत इतल्या वर्साचें हांवूक ताणें आमकां फोव केलां. आमचें म्हणलें कुटाम ताणें दिलां आनी आमकां रावंक बिडार म्हणलें ताणें दिलां. आमकां ताणें सांडून घालूंक ना. थोडे पटी आमकां दिनांतल्या संगतींक आमी चड गुमान दिता अशेंत, पूण सोमी तसो न्हय. आमकां जाय जाल्लें, आमकां फावो तें, आमकां गरजेचें हें सगळें तो आमकां फावो करता. देखून ताका आमी दिन वाचून थोडे उरले उसारुया. आमचे जबाब अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू. अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू. आयचो हो दीस तुवें म्हाका फोव केल्ल्याक अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू. ह्या आत्तूर बाजिलिकांक येवचें भाग तुवें फोव केल्ल्याक अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू. हांगासर आराधन करचें देणें म्हाका फोव केल्ल्याक अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू. म्हाका हे कुटाम फोव केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू. आमच्या कुटुंबान
गांवांतल्या सर सांद्यां खातीर अर्गाणी ओगलाप तुका सुम्या जिसू गांवांत पयस परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यां खातीर अर्गाणी ओगलाप तुका सुम्या जिसू आमच्या भुरग्यां खातीर अर्गाणी ओगलाप तुका सुम्या जिसू आमच्या युवजनां खातीर अर्गाणी ओगलाप तुका सुम्या आमच्या जिसू सर आवय बापाय खातीर अर्गाणी ओगलाप तुका सुम्या जिसू सर आमच्या वडिलां खातीर अर्गाणी ओगलाप तुका सुम्या जिसू आमच्या पिडेस्त भाव आनी भयणी खातीर उतर प्रायर आसल्या आमच्या भाव भयणी खातीर अर्गाणी ओगलाप तुका सुम्या जिसू सर आमच्या कुटुंबादारां खातीर अर्गाणी ओगलाप तुका सुम्या जिसू आमच्या शेजाऱ्यां खातीर अर्गाणी ओगलाप तुका सुम्या जिसू आमच्या फिरगस कुटुंबा खातीर अर्गाणी ओगलाप तुका सुम्या जिसू आमच्या फिरगजेच्या फिरगस ह्या जाका खातीर अर्गाणी ओगलाप तुका सुम्या जिसू धार्मीक भाव भयणी खातीर अर्गाणी ओगलाप तुका सुम्या जिसू आमचे फिरगजेच्या गोळी मंडळाच्या सर सांद्या खातीर संघ संस्थेच्या सर मुखेल्या खातीर अर्गाणी ओगलाप तुका सुम्या जिसू सर आमच्या गुरकारां खातीर अर्गाणी ओगलाप तुका सुम्या जिसू गांदिता तुका सुम्या सगळ्या मोच्या काळसा दिनवाशी मोड मोजे उपकार तुझो बाळून भरला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोज्या काळजा अर्गाणी होगळाप तुका सुम्या जेसू अर्गाणी होगलाप तुका सुम्या जिसू पवित्र सभेच्या वर्त्या देण्या खातीर आमच्या पापा फ्रांसिसा खातीर पवित्र सभेच्या सर मुखेल्या खातीर सर बिस्पा आनी कार्दिनालां खातीर सर याजकां खातीर धार्मीक भाव भयणी खातीर लायक मुखेल्यां खातीर आमकां क्रिस्ती कुटुंबांत जल्म दिल्ले खातीर बवर्तांत आमकां वागयल्ले खातीर सर संक्रामेंतांचें देणें फोव केल्ले खातीर संक्रामेंतां द्वारे निरंतर आमचे सवे आसलेले खातीर पवित्र येवकरिस्ताचें देणें फोव केल्ले खातीर पवित्र कुमसारीचें देणें तुवें आमकां दया केल्ले खातीर पवित्र क्रिस्मसचें देणें तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर हेर सर संक्रामेंतां खातीर सांतां भक्तांच्या वर्त्या देण्या खातीर दुतां भक्तांच्या वर्त्या देण्या खातीर राखण बडव्यांच्या वर्त्या देण्या खातीर मोरी एक आमची माय जावन दिल्ले खातीर अर्गां तुका सुम्या अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आता आनी ससना अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आता आनी ससना अर्गाणी होगळाप तुका सुम्या जेसू अर्गाणी ओगलाप तुका सुम्या जिसू आतां तुमचे पैकी कोणाक पुणी सम्याक उपकार आठोवची उरले उसारोंक म्हण आसा जाल्यार तुमच्या जाग्यार ताण तुमी उसारा अर्गाणी होगळाप तुका सुम्या जेजू अर्गाणी होगळाप तुका सुम्या जेजू
अर्गाणे होगळाप तुका सुमया जेजू म्हज्या जिवितांत तुवें बरेंपण केल्ल्या खातीर अर्गाणे होगळाप तुका सुमया जेजू बरें वातावरण तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणे होगळाप तुका सुमया जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याक आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गाणे होगळाप तुका सुमया जेजू संकश्टाच्या संदर्भात आमचे हात धरताय देखून अर्गाणे होगळाप तुका सुमया जेजू भावार्थाचें देणें फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणे होगळाप तुका सुमया जेजू आमकां पयनात सदांय राखताय आनी सांबाळताय त्या देखून अर्गाणे होगळाप तुका सुमया जेजू सकाळचो वेळ तुका आराधन करचें वर्तें भाग फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणे होगळाप तुका सुमया जेजू 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 हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजांत अर्गाणे होगळाप तुका सुमया जेजू अर्गांनी होगळाप तुका सुमया जेजू तुमचे उले तुमी उसार येता अर्गांनी होगळाप तुका सुमया जेजू अर्गाणे 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 होगळाप तुका सुमया जेजू देवसराक तुवें धांवडयलेल्या खातीर अर्गाणे होगळाप तुका सुमया जेजू आमच्या जिवितांत वायटाक पाड कर बरें करूंक आमकां प्रेरण दिवन देवाचो मोक्ष केलेल्या खातीर अर्गाणे होगळाप तुका सुमया जेजू बाप आनी ताची वळख आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणे होगळाप तुका सुमया जेजू सगळ्यांक गूण केलाय देखून अर्गाणे होगळाप तुका सुमया जेजू आमच्या पिढे शिडेंत आमकां राखलाय सांबाळलाय आनी आमकां जिवंत दवरलेल्या खातीर अर्गाणे होगळाप तुका सुमया जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू म्हज्या काळजांत हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू काळजांत आतां आमी थोडो वेळ मौनपणी सोम्याकर गांदिव्या जायत्या दिसांत हांव नाशेत म्हयन्यांत हांव नाशेत आमी सोम्याकर गांदिवंक विसर लावं अशेत ताणें केल्ल्या सरबोनेपणाक मौनपणी ताका आमी अर्गां दिवया त्या उपरांत थोड्या वेळा उपरांत हांव सांगल्या उपरांत आमी एक गीत गातले हांव मौनपणी सोम्याक आमी अर्गां दिवया जेजू तुम सोरा जेजू तुमा खसा हालेलुया जेजू तुम सोरा जेजू तुमा खसा अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका जेजू तुम सोथे
지수 도모소치 할렐루야 지수 도모소테 지수 도모소치 얼가 두까 소티 두까 얼가 두까 소티 두까 지수 도모소모 지수 도모소 이시 할렐루야 지수 도모소모 지수 도모소 이시 얼가 두까 스투티 두까 얼가 두까 스투티 두까 지수 도모제털 지수 도모제볼 할렐루야 지수 도모제털 지수 도모제볼 얼가 두까 스토티 두까 얼가 두까 스토티 두까 지수 도모제서 지수 도모지와 할렐루야 지수 도모제서 지수 도모지와 얼가 두까 스토티 두까 얼가 두까 스토티 두까 지수 도모소웨이스 지수 도모제나이스 할렐루야 지수 도모소웨이스 지수 도모제나 얼가 두까 스토티 두까 얼가 두까 스토티 두까 할렐루야 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 आमचो मोग तुका आमी दिता समया आमचे म्हणले ह्या संवसारांत कितेंच ना तुवें आमकां दिल्लें तुजें वर्तें देणें तुजो मोग तुजी दया तुजी कृपा आनी हर एक पटी तुवें आमकां सांबाळून व्हेलां आनी राखलां आनी सर गरज आसले तुवें आमकां फोव केलां समया देखून तुका आमी दीन बसता वर्गां दिता आनी आमी तुका तुजे मुखार सरपडटा समया हालेलुया हालेलुया
आमी बसूया. ह्या वेळार आमचे दोळे आमी धांपया. सुमया मुखार आमी आसां. आयच्या दिसा खंयचें तेसांव म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. खंयचो इरादो घेवन सालोरेसाच्या मजतीन मागोवंक हांव हांगासर आयल्यां. जावं दी म्हज्या कुटुंबाचो इरादो, म्हज्या दादल्याचो वा स्त्रियेचो इरादो, म्हज्या भुरग्यांचो इरादो, गांवांत आनी परगांवांत आशिल्ल्या म्हज्या कुटुंबाच्या संद्यांचो इरादो, कितें म्हाका आतां दोळ्या मुखार येता. वा म्हज्या जिणेंत हांव कश्टलां कश्टालीं आशेत. खंयच्या एका गडिता वरवीं गडयां वरवीं म्हज्या जिणेंत मस्त म्हाका त्रास भोगल्यात अशेत. आनी ती गुन्यांव हांवें भोगना. गिल्ट फिलिंग्स आतां म्हाका सतायतात. जावं दी म्हज्या ल्हानपणान पाताक, तरणाटपणार हांवें केल्लें पाताक खंयचें की म्हाका अजुनूय सतायता आनी दगदिता आनी कश्ट जावयेत म्हज्या कुटुंबान म्हाका आतां मनशां कश्ट नासात, दगदी नासात, सर तरांनी म्हाका दुस्मनांनी वेडो गेलो अशेत. जाग्या खातीर दुस्मान उदेल्यात तशेत, घरांत दुस्मान उदेल्यात तशेत, कुटुंबा मदें एका तरांचें नेगारपण, घात केल्ल्यो विकृत केल्ल्यो संगती आशेत. कितें म्हाका ह्या वेळार दोसता वा पिडा शिडा आशेत. कलिगी पिडा म्हाका दोसता, मानसीक पिडा, कुडीची पिडा. ह्या वेळार हे सगळे इरादे घेवन आतां सुमया मुखार आमी आसां. देवान आमकां रचलां, देवान आमकां जाय जाल्लें फावो केलां. तरी देव म्हजे तावन किंगी पयस आसले बरी म्हाका भोगता. जेजू म्हजे तावन म्हाका पयस आसले बरी भोगता अशेत. ह्या वेळार सुमयाक ही घडी आमी समर्पया. कितें म्हाका ह्या वेळार कश्टण आसा. सुमयान हे कश्ट, हे कुरीस म्हाका कित्याक कितें दिला हाची जाप म्हज्या लागीं आज ना. सुमी म्हजे मुखार आसा, ताका सारकी आमची जाप कळीत आसा. पूण ताणें आमकां सोडून घालूंक ना, ताणें आमकां सांडूंक ना. तो आमकां धैर्य दिता, बळ दिता, घटाय दिता. आमी हें कंतार घातलें हांव, पूण तुमी दोळे धांपून रावा आनी आमचे सवे हें किंतार गया जिनियांतल्या कश्टां वेळार. पान नंबर 115. हें गीत गाता आसतना आमी आमचे कश्ट ह्या वेळार सुमयाक आमी समर्पया. आमची जिणी आमी सुमयाक समर्पया. आमचे इरादे, आमचे तेसावां, आमची मागणी मौनपणी आमी सुमयाक समर्पया. जिणेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी भरता तुका, दुखांनी रस्तलो तो सांबाळता सदा. जिणेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी भरता तुका, दुखांनी रस्तलो तो सांभाळता सदा. चंचल सायनाका, कंगल सायनाका, आस्तलो पोत पर्या लागीस हांव तुज्या. चंचल सायनाका, कंगल सायनाका, आस्तलो पोत पर्या लागीस हांव तुज्या. हे घडी आमी नियाळ करी आमच्या जिवितांत घडल्या घडीत आसूं.
सोमी म्हजे संगे थंयसर बगले नासुल्लो पूण हांव ताका वळखूंक शकलो ना. एम्मावसेच्या वाटेर त्या शिसांक जेजू तांचे सवे समकोण येतलो पूण तो पळयणारे म्हण जाल्ल्यान ताका तो जेजू म्हूण कळोंक ना. पूण जेजू उलयतना तो उंडो मोडताना तांकां जेजूची वळख मेळ्ळी. आमच्या ह्या गणितांनी जेजू आसुल्लो, जावं ते मरणाचें गणीत, पिडेशेडेचें गणीत, वा कुटुंबांत आमकां घुसपडोवचें गणीत, दुस्मणक्याचें गणीत हें पळय घडोवन आसा आशीत आमच्या कुटुंबांत, पिडाशिडा आयल्या आशीत. पूण जेजू थंय बगले नासुल्लो आज आमकां दिसून दी. जेजू थंय गणीत तें पळोवन आसा. थाळणेंत सापडताना अंकारांत त्या पासा कोर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. ताळणेंत सापडताना अंकारांतल्या त्या पासा कोर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. चंचल जायनाका कंगल जायनाका आस्तोलो पोंत पोरया लागीस हांव तुज्या. चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आस्तोलो पोंत पोरया लागीस हांव तुज्या. लागीस हांव तुज्या. जायत्या जाणांनी तांची तेसावां मागणी आज विचारल्यान. थोड्यांचे नांव हांगासर आसात. मेवरेल डिसोजा, स्वीटी फेर्नांडीस, रंजिता लोवीस, जॉसलिन मतायास आनी थोड्या घरच्यांनी तांचे तेसावां हांगासर दिल्यांत. ह्या दिसांनी भुरगीं परिक्षा बरोवन आसात, तांचे तेसावां हांगासर आसात. लियोन आनी तांच्या कुटुंबाची. आनी सर तुमची तेसावां मागणी इरादे एक घडी मौनपणान सोम्या मुखार ह्या वेळार दवरया. ही तेसावां आमी ताचे मुखार दवरया. खंयची आमची मागणी आसात, खंयचे आमचे इरादे आसात, सालोरेसाच्या मजतीन सोम्याच्या पांयांतळी सर आमची मागणी इरादे तेसावां आतां आमी दवरया. सोम्याक आमी ही तेसावां आमी समर्पिली. आतां आमी ही शिकोवण आयकतले. हांव शिकोवण्याच्या पयलीं आतां पवित्र आत्म्याचें गीत आसतलें. पवित्र आत्म्याचें गीत गायल्या उपरांत देवाचें उतर आमी आयकतले. हांव देवाचें उतर वाचल्या उपरांत आयकल्या उपरांत आमी तशेंच उबी रावचें. एक मागणें आसतलें, त्या उपरांत आमी बसचें. आतां पयलीं आमी पवित्र आत्म्याचें गीत, उपरांत देवाचें उतर आनी ताचे उपरांत एक मागणें. तर आतां आमी उबे रावया. पवित्र आत्म्याच्या कृपे खातीर आमी प्रत्येक तरान मागुया. पांचसंको 90. Powitrutmia Nevo Sergincha Suka Pavunke Powitrutmia Nevo Sergincha Suka Pavunke Satchi kai varda kai uswar tu so
फाकै सचिकै वाढदाकै उस वाढतो सोपांकै पवित्र देवोन सर्गीच्या सुका पावो पवित्र देवोन सर्गीच्या सुका पावो दिससाय दिसांवाय दैविक सक्तीन सलय दिससाय दिसांवाय दैविक सक्तीन सलय पवित्र देवोन सर्गीच्या सुका पावो पवित्र देवोन सर्गीच्या सुका पावो मोगानवर कुरपेनवर सदास्तो राखोनवर मोगानवर कुरपेनवर सदास्तो राखोनवर पवित्र देवोन सर्गीच्या सुका पावो पवित्र देवोन सर्गीच्या सुका पावो दी उल्लास दी संतोष पत्कामोची फोगस दी उल्लास दी संतोष पत्कामोची फोगस पवित्र देवोन सर्गीच्या सुका पावो पवित्र देवोन सर्गीच्या सुका पावो सर्गीच्या सुका पावो सर्गीच्या सुका पावो सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सयस मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसम्या उपरांत जेजू आपल्या अशें सांग म्हणालो कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हजे फाटल्यान येवन दी जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव हगडायता पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव हगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटायता मनशान आपलो जीव हगडावन सगळो संवसार जोडलो असो म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो सोम्याचें शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता आमचे दोळे आमी धांपया सर्गींच्या बोदयाळ बापा तुज्या पुताच्या मसा रक्ताच्या कणा वरवीं पोशीत जाल्ली आमी ह्या उंड्या रुपारासच्या तुज्या पुताच्या रुपण्याकाल आमी हांगासर आसां ह्या भोव पवित्र सक्रामेंता मुखार आमी हांगासर हजर आसां ह्या संवसारांत जिवीत हें जिणें तुवें आमकां दिल्लें वर्तें देणें आमचे जिणयेंत आमकां जाय जाल्लें सगळें फावो तें सगळें गरजेचें सगळें तूं दिवन आयलाय आमकां तुवें सांडून घालूंक नाय आमकां तुवें सोडून घालूंक नाय तुवें आमकां गरजेचें दिता आसतना हो एक धाकटुलो कुरीसी आमकां जिवीत दिला आमच्या जिवितांत तुवें दिलाय कुटां म्हणलो आमचो कुरीस वा जिणी म्हणलो आमचो कुरीस वा आमची व्याप्त म्हणलो हो कुरीस वा काजरी जिवीत वो बेसाचे कुरीस असले ल्हान ल्हान कुरीस तुवें आमकां फोव केलाय पूण आतां दुश्पडत्या जिवितांत थोडे फावटी पिडा शिडा असले ल्हान ल्हान कुरीस आमकां दोसतात मोतीची विराराय असले कुरीस आमकां दोसतात
मानसीक तरान तशेंच कुडीन आमी वळवळून आसां हे कुरीस आमकां दोसतात. हेरांची इजा आमकां लाभतना हे कुरीस आमकां दोसतात. आमच्या भुरग्यांची, आमच्या कुटुंबदारांची, आमच्या शेजाऱ्यांची, वाड्याघरांची आमकां थोडे फावटी विराराय भोगतना आमकां हे कुरीस दोसतात. हेरांची दुस्मानकाय आमकां सडतना आमकां कुरीस दोसतात. मोगळा बापा, तुज्या पुताक दिल्लो तुवें सगळ्या मनशाकुळाचो एक व्हडलो कुरीस, आनी आज ह्याच मनशाकुळाच्या पथका वरवीं आमी कश्ट जातां आनी असलो कुरीस तुवें आमकां दिलाय. ह्या प्राचीत काळार तुज्या पुताच्या कुर्सा मोरना जिवंतपणा विशयांत आमी नियाळ करता. कुरीस आमकां आखेर न्हय, निमाणा शुक्रार आमकां आखेर न्हय, बदलाक जिवंतपणाचें देणें, तें पवित्र आयताराचें देणें तुवें आमकां फावो केलाय. तुजेर पातयेवन बापा आमी हांगासर आसां. आमकां तूं आशिर्वादीत कर. आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक तूं आशिर्वादीत कर. आज कोणा खातीर आमी मागता तांची तेसवा मागणी आनी इरादे तूं मानून घे आनी आम्हा समेस्तांक तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत कर. हांगासर आयिल्ल्या सर आमच्या भावांक आनी भयणीक तूं आशिर्वादीत कर. आनी हांगासर कोणाक येवंक म्हण आसलें तांकां येवंक जावना, तांकांय तूं आशिर्वादीत कर. आनी येवंक जायनाचो सर आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या खातीर तांचे तर्फेण आमी हांगासर आसां, तांकांय तूं आशिर्वादीत कर. आनी हे सगळें आराधन आयचे ही सगळी हांगाची सेरेमनी मागण्याची रीत टीव्हीचेर पळयतल्या सर आमच्या भाव भयणीकी तूं आशिर्वादीत कर. हर एकल्याच्या आमच्या कुटुंबांत सुख संतोष, शांत समाधान, माया मोग रास करून दी. तुज्या मोगान तुज्या कृपेन आमकां तूं बर बापा. ही सर मागणी आमी तुज्या मुखार दवरता क्रिस्त आमच्या सम्या मरेफात. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमी बसुया. भगवंत लोरेसातय भोवमोगाळ भाव भयणीनो, ह्या नव्याणाच्या दिसाक आज आमी हांगासर जमल्या आनी प्राजीत काळार आमी आसा. ह्या प्राजीत काळार जायते विशय आमकां शिकोवंक लाभतात. पयलें सावन हे 40 दिसांचें मागणें, ताचे उपरांत उपास, हेरांक आमी दान धर्म करचें, हें सगळें आमकां नियाळ करूंक एक अवकाश. पण आज आमी समजूचो विशय आमचो कुरीस. कुर्साच्या विशयांत आमी पयल्या दिसा तावण तो नियाळ करनासा. एका दिसा थोड्यांनी कुर्साची वाट करची आसा. इगर्जेंत आमी कुर्साची वाट करता, घरांनी आमी कुर्साची वाट करता. आतां वाड्या प्रमाणे आमी कुर्साची वाट करनासा. मिसा उपरांत सकाळ मिसाच्या पयलें सकाळीं कुर्साची वाट आसा. संजेच्या मिसा पयलें मिसा उपरांत कुर्साची वाट आसा. क्रिस्ताचो कुरीस आमकां एक प्रेरण आनी आदर्श. आमची जिणी जियोंक आमकां हो कुरीस कुरपा दिता. देखून आत्तां आमी आयकलें देवाचें उतार आमकां सांगता, तुका जेजूचो फाटलाव करूंक म्हण आसा सर, खुशी आसा तर तुजो कुरीस तूं घे आनी सोम्याचो फाटलाव कर. आमकां सोम्यान आमचे कुरीस दिल्यात. रुखाडाचो कुरीस आमचें तें आसचो ना, पूण आमची जिणी म्हणलो कुरीस, आमचे कुटाव म्हणलो कुरीस, आमचे व्याप्त म्हणलो कुरीस, आमचो बेस म्हणलो कुरीस. आनी आमी कितें खंयच्यान कश्ट जाता ह्या वेळार एक घडये तो कुरीस जावन दी. आमचें कुटाम आमकां व्हडलो कुरीस जावयेत. आमचेच मनशां, म्हजोच दादलो म्हाका व्हडलो कुरीस जावयेत. म्हजीच स्त्री म्हाका कुरीस जावयेत. म्हजीच भुरगीं म्हाका व्हडलो कुरीस जावयेत. आमी देवाक विचारूंक जायना तुवें कित्या खातीर अशें केलां. सांत पावलान म्हणचे परी एक मातयेची मडकी ती मात कुंभाराक विचारना तुवें म्हाका कित्याक अशें केलां. देवाक आमी विचारूंक जायना तुवें कित्या खातीर म्हाका रचलाय, कित्या खातीर असले कश्ट दिलाय. पूण ह्या संवसारांत आसतना आमी आमकां साज नियाळ करूंक हो एक अवकाश. पयल्यान पयलें आमी घुस्पडचें. देवान आमकां दिल्ल्यान न्ही, देवान आमकां कितें दिवंक ना म्हणल्यार आमी घुस्पडटा. ताका दिलां, म्हाका दिवंक ना. तांच्या घरा दिलां, म्हाका दिवंक ना. तांच्या भुरग्यांक दिलां, म्हाका म्हज्या भुरग्यांक दिवंक ना. केदाळा असलें चिंताप घेवन आमी जियेता. देवान आमकां केल्लें बरेंपण आमकां दिसना. आमकां दिसचें हेरांचें बरेंपण मात
हेरांक कितलें बरेंपण जालां तें मात आमच्या दोळ्यांत दिसता, देवान आमकां केल्लें बरेंपण आमकां दिसना. ल्हानपण आमी नियाळ करना येयलें जाल्यार देवान आमकां कितलें बरें दिनातलें ना. हांव एक 2 दाखले तुमच्या मुखार दवरतां. एक सावथ कोरियाचो कार्दिनाल कुशिंग आयल्या वर ताणें एक ताचें गणीत ताणें दोळ्या मुखार दवरलें. तो सांगता, तो ल्हान भुरगो आसतना ताका इस्कॉलाच्या प्रिंसिपलान हेडमेस्त्रीन बापायक आपय म्हूण सांगलें. आनी हो दुसऱ्या दिसा घरा बापायक आपोवन व्हरून गेलो इस्कॉलाक. प्रिंसिपल म्हळें, तुज्या इस्कॉलांत ह्या इस्कॉलांत तुज्या भुरग्याक जायना, तो पोखरी भुरगो, ताका इस्कॉलांतल्यान आमी भायर घालता. ताका इस्कॉलांतल्यान भायर घालो. फाटीं येताना हो भुरगो कुशिंग भियेलो. इस्कॉलांत प्रिंसिपलान इस्कॉलांतल्यान भायर गेलां. आतां घरा येयल्यार बापाय घरांतल्यान भायर घालीत म्हणलें बे. तो बापायला विचारता, डाडा म्हाका प्रिंसिपलान इस्कॉलांतल्यान भायर गेलां आनी म्हाका इस्कॉला वचोंक ना, तूंय म्हाका घरांतल्यान भायर घालताय? ताका बापूय म्हणटा, पुता तो प्रिंसिपल इस्कॉलाचो, तुजो बापूय न्ही, बापूय हांव. ताणें तुका इस्कॉलांतल्यान भायर घाला अशें, हांव तुजो बापूय, हांव तुका घरांतल्यान भायर घालना, तूं म्हजो पूत, तुका आनीकय बऱ्या इस्कॉलाक हांव घालता. कार्दिनाल कुशिंग म्हणटा, म्हज्या बापायन म्हाका बऱ्या इस्कॉलाक घालें, त्या बापायची देख म्हज्या दोळ्या मुखार आसा आनी त्या वरवीं हांव शिकलो. देव म्हाका सोडून घालिना. मनशांनी म्हाका सोडून घाल्यारय देव म्हाका सोडून घालिना. आमच्या बापायन आमकां सोडून घालूंक ना. आमचे बापाय कशे आसात म्हण तुमचे बापाय कशे आसात म्हण हे तुमी तुमच्या मोतींत दवरा. बरे बापाय आशेत, थोडे पटी इल्ले पिवंडे आशेत, थोडे पटी आमच्या खातीर गल्फान काम केल्ले आशेत, शेतांत काम केल्ले आशेत. एक घडी आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या बापायक दवरा. देवान आमकां सोडून घालूं ना. मनशान आमकां सोडून घाल्यारय देवान आमकां सोडून घालूं ना. हें जावन आसा देवान आमकां केल्लो उपकार आनी आमकां प्रत्युपकार जावन तुमी आनी आमी हांगासर आसा. तुमी जिवंत आसात, हांव हांगा जिवंत आसा, नाजाल्यार आमी जिवंत आसतना. देवान केल्ल्या बरेपणाक आमी साक्षास आमी हांगा जिवंत आसा. ह्या आत्तूर बजिलिकांत ह्या सभांकार आमी बसून आसा जिवंत आसा जाल्यार देवान आमकां केल्लें बरेपण. दुसरो एक दाखलो हांव तुमकां दिवचो. तो विज्ञानीचो थॉमस आल्वा एडिसन. आज ही फेणां हांगा गुंता जाल्यार ह्या लायट हांगा पेटता जाल्यार 20 सकत सोदून काडली एडिसनान, थॉमस आल्वा एडिसन. वो ल्हान भुरगो आसतना इस्कॉलांतल्यान टिचरीन एक चीट धाडली आवयक दी म्हणून. बापूय नातलो. आवयन चीट वाचली. ती चीट वाचून आवय गळगळ्या रडली. पूत विचारता, एडिसन विचारता आवय लागीं, मम्मा तूं कित्याक रडताय, कितें बरयलां चिटीन? ताका आवय म्हणटा, चिटीर अशें बरयलां पुता, तुजो पूत एडिसन भारी बुदवंत भुरगो, तो व्हरतो जाणतो. ताच्या बुदवंतकायेक आनी ताच्या जाणटेपणाक दिवचें शिकप आमच्या इस्कॉलांत ना. तसली वेवस्था आमच्या लागीं ना. देखून तुज्या पुताक एका बऱ्या इस्कॉला व्हरून घाल. आनी पूत थोडो दीस घरांत आसलो. हांवें ताका शिकयलें आनी उपरांत ताका इस्कॉलाक घालें. हो एडिसन वाडलो आनी उपरांत ताणें संशोधनां सुरू केलीं. 20 सकत ताणें सुरू केलें. बल्ब ताणें सोदून काडलो आनी फामाद विज्ञानी जावं पावलो थॉमस आल्वा एडिसन. त्या उपरांत आवय सरली. आवय सरल्या उपरांत वो एडिसन घरा आवयच्यो वस्तू भर पळयतना ही चीट मेळ्ळी. खंयची चीट? त्या टिचरीन दिल्ली चीट. आतां ती चीट वाचतना एडिसनाक शॉक बसलो. कारण तो सोदून काडलो ताणें, ताका तो शॉक बसलो. त्या चिटीर कितें बरोवन आसलें? तुजो पूत मानसीक तकले समानांतलो हेड्डा. इतलो पोखरेपणां करता त्या इस्कॉलांत ताका जागो ना. ताका इस्कॉलांतल्यान हांवें भायर घाल. खंयच्याय तुज्या पुताक खंय जाल्यार व्हरून घाल. आतां एडिसन रडलो. आवयन सत्संग गेलें जाल्यार आवय समोग तो नियाळता आनी तो म्हणटा, थॉमस आल्वा एडिसन एकलो तकले समानांतलो मानसीक हेड्डा, पूण ताच्या आवयन मोग दिवन ताका विज्ञानी केलो. ताच्या आवयन मोग दिवन ताका विज्ञानी केलो. मोगाळ भाव भयणीनो, हो जावन आसा आवय समोग, हो जावन आसा बापाय समोग.
ह्या आवयन आनी बापायन आमकां मोग दिल्ल्यान कितले कश्ट अशे ती दुसरी गजाल. कश्ट कोणाक ना, कुरीस कोणाक ना. आज आमच्या आवय बापायनी तो केल्लो त्याग, त्या प्रायस्ता आवय बापायनी तो केल्लो त्याग आज आमकां हांगासर पावयला. देखून एक घडीभर आमच्या आवय बापाय खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. कितेंय ती जावन दीत, अर्गां आमी पाठोवया आमच्या प्रायस्त वडिलां खातीर, आब आनी व्हडले माय खातीर, वा पयलेंच्या आमच्या सर पुर्वजां खातीर आमी देवाक अर्गां पाठोवया. तांचे वरवीं आमी आज हांगासर आसां. तांणी आमकां कितेंय कश्ट दिल्यात तशेंच देवान आमकां सोडून घालूं ना. तांणी कश्ट दिल्यात तशेंच आमच्या आवय बापायन आमकां मारलां अशेंत, बोडयलां अशेंत, आमकां घरांतून भायर घालां अशेंत, आमकां शिराप घाले अशेंत. आमच्या आवय बापायन थोडी शिराप घाल्लीं आसात, आवय बापाय भुरग्यांक शिराप घाल्लीं आसात. सगळ्यां समानांत ह्या संवसारांत आवय बापाय आसा थोडी शिराप घाल्लीं. कितेंय जाल्यार रे देवान आमकां सोडून घालूं ना. बेगिनी देवान आमकां सोडून घालूं ना. आमच्या आवय बापायन कश्ट दिल्या रे, आमच्या वडिलांनी कश्ट दिल्या रे, आमच्या भाव भयणीन आमकां कश्ट दिल्या रे, देवान आमकां सोडून घालूंक ना. देखून देवाक आमी आज अर्गां दिवंक फावो. ह्या खातीर देखून एक घडी आमी एक कंतार म्हणया, तुजो मोग नियाळता सोम्या म्हणून. हें कंतार आमी गायतना पयलें श्लोक गावया आनी दुसरें चरण आमी गावया. तुजो मोग नियाळता सोम्या. आनी हें कंतार गायता आसतना आमी उडास काडया. कितें देवान आमकां सोडून घालूं ना. देवान तसो मोग आमकां दिला, ताणें आमकां राखलां, ताणें आमकां सांबाळलां. आनी आवय बापाय सगळे भाव भयणी आमकां मेळ्ळ्यांत, शेजारची आमकां मेळ्ळ्यांत. कोणें आमकां कश्ट दिल्या रे, दग दिल्या रे, आज आमी जिवंत आसा. देवाक आमी अर्गां दिवया आनी हें गीत आमी गावया. सर आमी उबे रावया. एक श्लोक आनी दुसरें चरण आमी गावया. पाणसंको 204 कोंकणी भक्ती गितां बूक. तुजो मोग नियाळता सोम्या, भक्ती तुका वंदिता, तुका अर्गां दिता हांव जीवन मोचें भेटयता. तुजो मोग नियाळता सोम्या, भक्तीन तुका वंदिता, तुका अर्गां दिता हांव जीवन मोचें भेटयता. तुका मानवोची सुपळची दिल्याक सोम्या हांव रणी. तुका मानवोची सुपळची दिल्याक सोम्या हांव रणी. समर्पिता कालते पोनी भेटून दिता सोम्या मोचीची. समर्पिता कालते पोनी भेटून दिता सोम्या मोचीची. तुजो मोग नियाळता सोम्या, भक्तीन तुका वंदिता, तुका अर्गां दिता हांव जीवन मोचें भेटयता. तुजो मोग नियाळता सोम्या, भक्तीन तुका वंदिता. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. सोम्याक आमी अर्गां पाठोवया आमच्या आवय बापाय खातीर, भाव भयणी खातीर, कुटुंबदारां खातीर. ह्या संवसारांत थोड्या वर्सांची जिणी सोम्यान आमकां दिल्ली. दयाळ बापा, ही सगळी जिणी आमी तुका भेटयता. ह्या जिणयांतल्यो सर घडयो आनी घडितां तुका आमी अर्पिता. हे ल्हान ल्हान कुरीस जावन आमचो बापय, आमची सावय बापय आमकां लाभलां अशेंच. आमची प्रायस्त वडिलां, पिडेस्त भाव भयणी आमकां कुरीस जावन आमकां लाभल्या थोडे फावटी. आमचे भाव आनी भयणीस आमकां दुस्मानां जावं पावल्यान, आमकां कुरीस जावं पावल्यान.
सोम्या हे कित्या खातीर म्हणलें आमी नेनाव आज ह्या सगळ्यांक तो आमी तुका समर्पित हांव मोगळा बापा मोगळा सोम्या आमचे सगळे हांव जियोन आयल्यां पण तुवें आमकां सांडून घालूंक नाय कितेंगी योजन कितेंगी शेवट तुवें आमकां जिविता दिलाय ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता बापा अर्गां दिता सोम्या आमेन आमी बसुया हर एका खातीर आमी अर्गां दिवंक जाय हर एका गडिता खातीर सूख जावं दी दूख जावं दी वायट जावं दी बरें जावं दी अस्कतकाय जावं दी बरेंपण जावं दी जीक जावं दी सोलवणी जावं दी आज सोम्यान तुका हो कुरीस घेवन देवाक अर्गां दिवच्याक तुका आज आपोवणें दिलां एक सुकणें एका रानांत आसलें एक ल्हान पील ताका पाकटे पुटोंक नातलें पाकटे पुटोंक नातल्यार ताका वचोंक जायना खंय वचोंक जायना खंय वचोंक जायना जाल्यार खाणी ना देखून ह्या सुकण्याक खावंकय मेळना पियोंकय मेळना जायतें कश्ट जातालें पाकटे पुटोंक नातलें आनी ह्या वेळार सुकणें हांगासर आसतना वयल्यान एक पारवो वेसो पळयता आनी पारव्याक ते आपयता विचारता पारव्या लागीं तूं खंय वेताय ताका पारवो म्हणटा हांव सर्गाक वचोन आसा ताका हें सुकणें म्हणटा थंय म्हज्या दुता लागीं विचार कित्या खातीर म्हाका हे कश्ट तुवें दिले म्हजे पाकटे पुटोंक ना म्हाका खाण जेवण मेळना पियोंक मेळना हांव वळवळून आसा कित्या खातीर हांवें कितलीं वर्सां वळवळाचे पारवो जायत म्हणून गेलो सर्गार ह्या पारव्याच्या दुताक तो मेळ्ळो ह्या सुकण्याच्या दुताक तो मेळ्ळो आनी दुता लागीं ताणें विचारलें हें सुकणें कितलें वर्सां वळवळूंक आसा ताका दूत म्हणलो 7 वर्सां ताणें वळवळूंक आसा 7 वर्सां हांवें ताका सांगल्यार आतां 8 अटॅक जावन मरोंक तें सुकणें 7 वर्सां वळवळूंक आसा सुकण्यान तें कितें म्हणे बरें सांग दूत म्हणालो सांग ताका म्हणूंक एक दिसा अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू कितें मागणें अर्ग आनी होगळाप तुका ताका सांग तशें म्हणूंक तें पारवो गेलो आनी सुकण्याक ताणें सांगलें दुतान कांय सांगूं ना तेणें इतलेंच सांगलें तुवें म्हणून जें खंय हें मागणें अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू पारवो सांगून गेलो एका उक्त्या उपरांत तस्सो पारवो ताणें पाशार जाता आसतना ह्या सुकण्याक तो पळयता सुकण्याक पाकट आयल्यात दिशीन दिशीन धांवता बरें कुशेन आसा ताका उदक मेळटा खाण मेळटा दोदोशी आसा आनी पारवो शिदा गेलो सर्गाक हाका पळोवन आनी दुताक मेळ्ळो आनी म्हणलो तुवें सांगिल्लें त्या सुकण्याक 7 वर्सां वळवळोंक आसा म्हणून ते कुशेन आसा पाकटे पुटल्यात खाण जेवण बरें मेळटा ताका दूत म्हणलो ह्या मागण्यान ताचो शेवट बदलिला ह्या मागण्यान ताचो शेवट बदलिला मोगाळ भाव भयणी ह्या मागण्यान तुमचो शेवट बदलूंक जाय खंयच्या मागण्यान अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू ह्या मागण्यान तुमचो शेवट बदलूंक जाय पिडेस्त जावन तूं जियोवचें न्ही ताका देवान आमकां धाडूं ना हांगा देदेस्पर जावन जियोवच्याक देवान आमकां संवसारांत धाडूं ना निराशी जावन जियोवच्याक देवान आमकां धाडलें न्ही तुमच्या दुस्मानकायेंत द्वेशांत जियोवच्याक देवान आमकां हांगासर धाडूं ना ह्या संवसाराक देवान धाडलो शेवट एकच त्याच सोम्या प्रमाणे तुजो कुरीस तूं घे आनी सोम्याचो पटलाव कर आनी तुजी जिणी संपयपणे जिये जिवंतपण तुका आसाच जिवंतपणाची जिणी तुका आसाच देखून हो कुरीस तुवें घेता आसतना जावं दी तुजो दादलो जावं दी तुजी स्त्री जावं दी तुजी भुरगीं आनी हेर सगळीं जिणेंतलीं गडितां हें सगळें तो कुरीस तुवें घेवंक आसा आनी म्हणूंक आसा कितें अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू कित्याक जेजू आमकां आमी कशें जियेचें म्हणलें ह्या संवसारांत तो आमकां शिकयता जो आमच्या वंजलांत 10व्या अध्यायांत 10व्या वळीर तो म्हणटा हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन वमतांच्या मापांत जिवीत मेळो म्हणून हांव आयलां हांव वाट हांव सत हांव जिवीत जेजूस आमकां सांगता तो दाखयता वाट आमकां देखून देवाक जेजूक आमी आयकोंक जाय कित्याक जेजूचो बाप जेजूची जिणी जेजूच्या बापाच्या जिणे प्रमाणे आसली देखून एक पोटी हो जेजूचो अणभव तुका आनी म्हाका म्हज्या जिणेंत जालो जाल्यार सांपावलाची उतरां पळया एक पोटी ताका जेजूचो अणभव जालो ताची जिणी दुसरी जाली हे कश्ट म्हणले बरें म्हाका ताका बगूंक ना उपरांत तो म्हणटा एक देणें म्हणले बरें म्हाका भोगता म्हज्या जिणेंत एक संतोश म्हणले बरें म्हाका भोगता कित्याक ह्या कश्टांत हांव शिकलां
हे कश्ट म्हाका बळ दितात, घटाय दितात. हे कुरीस म्हाका बळ आनी घटाय दितात. जी येता तो हांव न्ही, बगार क्रिस्तस म्हजे थंय जी येता. ती उतरां पळया. फिलिप्पीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायान 7व्या वळींतल्यान आमी आयकल्यार, पूण आदी म्हाका फायद्याचें म्हूण चिंतलें सगळें आतां क्रिस्ता पासत हांवें लुकसाण म्हूण लेखलां. कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याच्या वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्कडी एक लुकसाण म्हूण म्हाका हांव लेखतां. ताचे पासत सर्व वस्तूचो नश्ट हांवें बगला आनी तो खोयर म्हूण हांवें लेखलां. कारण क्रिस्त म्हाका मेळोंक जाय, ताचे लागीं म्हाका एकवट जोडूंक जाय म्हूण म्हजो एकच शेवट. जेजूचो अणभव जावच्या पयलें ताका सगळें व्हडलें महत्वाचें म्हूण दिसलें. कसलें? नांव जोडचें, शिकाप जोडचें, डिग्र्यो जोडच्यो, भायल्या गांवांकेचें आनी व्हडलीं व्हडलीं सपनां चिंची, दुडोपू जावचो आनी व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदची आनी जाता तितलें संवसारांत ग्रेस्त जावं पळोवचें. हें सगळें महत्वाचें म्हूण सांपावलान चिंतलें. पूण एक फावटी जेजूचो अणभव ताका जालो जाल्या उपरांत तो कितें म्हणटा? खोयर म्हूण हांव लेखतां. कोयर खंय दवरतात? घरांत मध्यान दवरतात गे घरा मदें. आतां कोयर दवरला सक्कडे पळया. सांपावल म्हणटा ह्यो सगळें हांव कितें चिंतून आसुल्लो म्हज्या जिवितांत, आतां हांव क्रिस्ता पासत कोयर म्हूण हांव लेखतां. ताच्या पासून म्हजें जिवीत अर्दें जिवीत हांवें हगडायलां आनी मुखार म्हजें जिवीत हांव हगडावचो ना. देवाक हांव वर्गां दितां हर एका घडये देवान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर. ते दाळ म्हाका हे कश्ट म्हूण बगचे नात, कुरीस म्हूण म्हाका बगचो ना. कित्याक? जेजू सवे देव निरंतर आसलो. देव जेजू सवे निरंतर आसलो. ताची देवाची साळवळ आसली, बापाची साळवळ ताका आसली. धर्म ताची कृत्यां 17व्या अध्यायांत 20 आनी 8व्या वळेर आमी आयकता, इन हीम वी लिव, इन हीम वी मूव, इन हीम वी हॅव आवर बेईंग. ताचे थंय आमी जियेता, ताचे थंय आमी समकता आनी ताचे थंय आसा आमचें अस्तित्व. धाकटुली मासली व्हडल्या मासले लागीं सारताय, दर्यो खंय आसा? धाकट्या मासलेक जाणू येना, अणभव ना. व्हडली मासली म्हणटाय आळे वत्तो दर्यो आमी आसो. धाकटी मासली म्हणटा हें उदक, दर्यो खंय आसा? ताका व्हडली मासली अणभवाचें म्हणटा हो दर्योच उदकच, हो उदकच दर्यो आमचो, आंतून तो आमचें जियोवचें. दर्यो म्हणल्यार दुसऱ्यांक तेंच ना. आज आमी म्हणूंक जाय तें देव खंय आसा, आमी खंय आसा तेच देवातय आमी जियोवन आसा. पूण आमची मत, आमची बगणां, आमच्यो ओडण्यो, आमचे तेंतेसांव, आमची पातकां आमकां देवाक आनी आमकां विंगड करतात. आमी देवा थंय उपयोवन जियोवन आसा म्हणल्यार आमकां कळीत ना. देव कोण गे दुसरोच, देव कोण गे दुसऱ्या गांवांत आसा. म्हजी पातकां तो पळयना, म्हजी अस्कत काय तो नेना म्हणल्या बरी आमी जियोवन आसा. आदांक देवान रचल्या वेळार एक देवान रचल्या वेळार देव तांचे सवे सळावळीन आसलो. आयकता गे आमकां? देव तांचे सवे सळावळीन आसलो. तांचे सगळे तो उलयतालो, तांकां तो आयकतालो. पूण केदळा पाताक आयलें आनी त्या वेळार ती सळावळ सुकली. ताणें ती देव जावंक आशिल्ली. देव जावंक कशेंची म्हळ्यार वर्ती जावंक कशेंची. हेरांचें की हांव बरो म्हूण नाशिवचें, तुज्या की हांव ऊंस म्हूण नाशिवचें. पापा फ्रांसीस म्हणटा तुज्या मुखार जल्म मारलें तें बाळशें, ताच्या की वर्ती तूं न्ही. तूं हांव वैजवेत, तूं बाप वैजवेत. तुज्या दोळ्या मुखार जल्म मारलें तें बाळशें, ताच्या वर्तें तूं न्ही. खली उतरां पळया. आमी चिंतचें ताच्या की हांव ओडतें, तुज्या की हांव ओड. म्हज्या लागीं वेहिकल आसा, कार आसा, हांव तुज्या की ओड. म्हज्या लागीं घर आसा, हांव तुज्या की ओड. म्हज्या लागीं शिकप आसा, हांव तुज्या की ओड. हें सगळें आमी मनशांनी सोदून काडलें. हें मनशान सोदून काडलें आपल्या पातका वरवीं. केदाळा हांव दुसऱ्यांचे की व्हरतो न्ही, ओड न्ही. हांव तुज्या की ल्हान म्हूण न्ही, हांव तुज्या समासम. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. आमी केदाळ एकामेका भाव आनी भयण म्हूण आमी समजून घेता. ही देवाची सळावळ आमकां निरंत आसता. कित्याक तो आमचो बापूय, तो आमचो बापूय. आमच्या बापा मागणें आमी कशें म्हणटा? आमच्या बापा सर्गींच्या. उतरांनी मात म्हणटा. पूण आमी म्हणूंक जाय आमच्या सगळ्यांच्या बापा, आमच्या बापा, म्हज्याय बापा, तुज्याय बापा, सगळ्यांचो बाप आमचो एकलोच. हेंच आमकां जेजू शिकयता. म्हाका धाडलेल्याची खुशी जारी करून
म्हाका करूंक दिल्लें काम सोंपोवचें म्हजेंच खाण आनी जेवण. म्हजेच तकी हांव कांयच करूं सकना. जो हांवच्या वंजलांत आमी आयकता हांव म्हाका धाडलेल्याची खुशी हांव करतां. देवाची निरंतर सळावळ म्हाका ताका जायची जाल्यार हांवें देवाक अर्गां दिवंक जाय. अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू म्हण हर एकाकी म्हणूंक जाय. तकली पडटनाय म्हणूंक जाय. धाकटले धांवचें न्ही पयलें. अर्गां तुका सुमयान जेजू ही तकली पडापड दिल्ल्या खातीर. कुडीची भलायकी होगडायल्या वेळार अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू बरी जाता. आमी ट्राय करूं ना. आनी मानसीक तरान आमी वळवळतना अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. राती न्हीद पडनातल्या वेळार अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू पडटा. मागीर कितेंगी देव आमकां सांगूंक आश येता. आमी हेरांचे की ऊंस म्हणले बरें दाखोवंक आश येता हांव. त्या दाळ आमकां हे सगळे गोंदळ सुरू जातात. घुसपड गोंदळ सुरू जातात आमच्या जिवितांत. पूण देवाचें उतर आमकां स्पश्ट आसा. देवाक अर्गां दी. बापा सर्ग आनी संवसाराच्या धन्या जाणट्या आनी बुदवंतान लिपोवन दवरल्यो संगती हे ल्हानांक तुवें कळीत केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. कोणें म्हणची उतरां? जेजू म्हणटा जाणट्या आनी बुदवंतान लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. देवा समेत निरंतर संपर्क आसलो जेजूक. देवान अब्रामाक आपयल्या वेळार अब्रामाक ताच्या भावार्थाक लेगून देव कितें म्हणटा? तुजे वरवीं तूं आशिर्वाद जातलोय आनी तुजे वरवीं तुजी सगळी संतत आशिर्वाद जातली. कित्याक तूं भावार्थ असो बापय. आकाशाच्या नखेत्रां बरी दर्या वेळेच्या रेवे बरी हांव तुजी संतत करतलो आनी सगळ्या जणांक सगळी संतत आशिर्वाद जातली म्हणटा देव. देवान मोइजेक आपयल्या वेळार हांव तुजो देव आनी तुमी म्हजी परजा. तुजे वरवीं ही सगळी परजा हांव त्या बसयल्ल्या गांवाक पावयतलो. दुदांत आनी मोवांत वर्सो गांव हांव तुमकां दितलो म्हणटा देव. तुजे वरवीं देवान दाविदाक आपोवन दाविदाक विसरल्या वेळार सांगलेली उतरां तूं म्हज्याच काळज आसो देखून म्हजेच काळीज तुज्या परजेक हांव दितलो. तूं म्हज्या काळज आसो देखून आमी कितें जेजूक लागीं आसां देवाक लागीं आसां त्या प्रमाणे देव आमकां हेरांकी लागीं हाडटा. तुजे वरवीं तुजें कुटुंब सगळें तो सांबाळटा राखता आनी जाय जालें सगळें तो तुका फोव करता. देखून बापाची निरंतर संपर्क तुका आसूंक जाय. कित्याक जेजून आमकां हांगासर हाडुल्लें ह्या संवसाराक ताचो पाटलाव करचे खातीर. दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासत मागा. तुज्या आवय बापायक मोगाच्यांक सांड आनी तुजो कुरीस घे आनी म्हजो पाटलाव कर. असलें जायतलीं नेमां जेजून आमकां दिल्यान. पूण केदाळा ताचो आमी पाटलाव करता ताचो कुरीस आमी जाणा जाता. तुमकां सिरेनाच्या सिमांची जिनी इल्ली कळीत आसा. वंजलांत आमी आयकता ताका दोग पूत आसले अल्सेंद्र आनी रुफूस. कुर्सा वाटेर तो मेळटा. खंयचे आसता ह्या वेळार खंयचे आसता ह्या वेळार आमकां सिरेनाचो सिमांव मेळटा. मेळटा न्ही हांगा आत्तुरान मेळटा. वय वय सिरेनाच्या सिमांवची काणी चरित्र प्रमाणे दुसरीच आसा. हांगासर आमकां तो 25 वेळार सिरेनाचो सिमांव जेजू कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणयपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. मागीर ताच्या विशयांत इल्लो सिरेनाचो सिमांव इतलो बरो मनीस खंयगी वाटेन येतालो. जेजूक ताणें कुमो केली आनी ताणें कुरिसो वयलो. त्या सिरेनाच्या सिमांवक कसलें देवान वर्तें भाग दिलें हें सगळें आमी नियाळ वाचता. पूण चरित्रेन ताची काणी दुसरीच आसा. सिरेना म्हणलो गांव आसो इज्रायलान न्ही पॅलेस्तिनान न्ही. तो गांव आसो आफ्रिकान आनी तेंकां आफ्रिका उत्तर आफ्रिकान पुरे गोरे आफ्रिकान म्हणचे आमी नॉर्थ सुडान लिबिया लिबेर हे पुरे सिरेन गांव आसो लिबिया लागीं. हे पुरे गोरे आफ्रिकान ते सावळे आफ्रिकान न्ही. आतां हो खंय हो सिरेनाचो सिमांव थंय कसो पावलो इज्रायला कसो पावलो? त्या वेळार जुदेव लोक सगळ्या संवसारान शिंपडलो व्यापारा खातीर वहिवाटा खातीर. आनी सिरेन गांवांत एकलो जुदेव आसलो आनी ताच्या त्या जुदेवाचो सेवकच सिमांव सिरेन गांवचो सिमांव. देखून वर्सा हे पटी ताणें पास्कांच्या बेस्ताक पॅलेस्तिनाक इज्रायलाक येवचें आसलें. पास्कां बेस्ताक आमकां कळीत आसा जुदेवांक पास्कां बेस्त इज्रायल लोक इजिप्तांत सुटलेलो दीस. आनी ते पेस्कां बेस्त करूंक त्या वर्सा जुदेव ताच्या नौकराक सिमांवक घेवन
इज्रायलाक आयिल्लो पॅलेस्टिनाक आयिल्लो आनी त्या दीस ताका भास येताली आपल्या दनयाची भास शिकतो शिकलो सिमांव आनी तो विचारता एकल्या लागीं कोणगे लोक पुरुशां वांगडा येता हें कितें करनासात ताका कोणगे एकलो म्हणटा आज जेजू नाजरानाक म्हणल्याक एकल्याक कुर्सार मारूंक व्हरतात तसा सांगता दोग सोर आसात आफ्रिकाचो लोक इल्लो हॅपी गो लकी म्हळ्यार तांकां इल्लें डान्स करचें पदां म्हणचीं ताळयो पेटच्यो म्हळ्यार तांकां खुशी ताका जेजू नाजरानाची वळख ना वय वता आफ्रिकाचो सिरेन गांवचो सिमांव आनी तोय लोकां मदें मेळटा तोय लोक नाचतना तोय नाचता तोय शिळोन घालता तोय ताळयो पेटता आनी लोकां संगी समकोण येता जेजू पयले पोटी कुर्सापंदा पडता आनी ह्या वेळार पिलातान येदोळसो शिपायांक हुकूम दिल्ली ताणें वाटेर मरोंक नजो ताणें कुर्सारत मरोंक जाय देखून ते सोदताले शिपाई जुदेव वता जुदेव न्हय आसले कोण म्हणे तेणे आसात घेवन सोदताले त्या वेळार पेस्ता परबेक आयिल्ले थोडे आसताले पूण जुदेव न्हय आसले ताका कोणी मेळोंक ना देखून तांणी जेजूक बळान कुरीस उखलोवन वोवंक ताणें सांगलें आनी जेजू कुरीस वयतना हांगासर वो सिमांव ताळयो पेटतालो शिरलोन घालतलो आनी तोय डान्स करून येतालो आनी इल्लो मुखार येता आसतना परत्यान तो जेजू दुसरे फावटी कुर्सापंदा पडता आनी ह्या वेळार शिपाई सोदतात कोण म्हणी जुदेव न्हय आसले थंयसर आसा जाल्यार आनी तांकां कोणीय दिसना आनी ह्या वेळार जेजूक ते बळान परत्यान कुरीस वोवचे बरी करतात आनी ह्या वेळार सिरेन गांवचो सिमांव तोय ताळयो पेटोवन शिळोन घालून तांचे सवे वचून आसा तिसरे फावटी जेजू कुर्सापंदा पडता आनी ह्या वेळार एका शिपायाक वो दिश्टी पडटा सिरेन गांवचो सिमांव शिळोन घालून आसा ताळयो पेटोवन आसा आनी डान्स करना आसा लोकां मदें आनी एकलो शिपाय धरता आनी म्हणटा हो कुरीस वोवय मोगाळ भाव भयणीनो आमी वती रस्त्याक येता आसतना वती द्वारा मुखार येता आसतना एक पुलिसाचें जीप येवन तुमकां बसोवन या म्हूण आपूण येयल्यार बरें खुशी जाता न्ही गे सगळ्या संवसाराक खबर जावंका तुका जय लायला म्हणून तितलो व्हडलो अकमाण लज आमकां बगत हो सिरेन गांवचो सिमांव लोकां सांगता दुसऱ्याच तेका कारणा खातीर आयिल्लो कुर्सार कशें जेजू मरता म्हूण पळोवंक आयिल्लो ताच्या गांवांत मनशांक पातोर मारून लगाड काडचें हांगासर कुर्सार कशें मरचें म्हणून तोय लोकांच्या जम्यांत येतालो आनी ताका धरून कुरीस वोवय म्हळ्यार ताका लज भोगली अकमाण भोगलें आनी लोकांनी तमाशे करून सुरगाळ्या हांगा एकलो निग्रो कुरीस वोवयता म्हणून कितली लज ताका दिसली नाशी जेजूचेर ताका राग आयलो अशें तो राग दामून दवन तो कुरीस व्हरता कालवार दोंगरार पावले उपरांत कांय वाचल्यार भीक मागून खाता म्हणटात पळय तशें कांय धांवलो अशें धांवल्या उपरांत ताका 3 दीस न्हीद पडली ना अशें ताप आयिल्लो अशें आनी तिसऱ्या दिसा हो सिरेन आसा सिमांव लो उठोन भायर येता आसतना लोक कितें कितें पुसपुसून आसा वो विचारता आतां हांवें बेन ताका आनी खंय कुरीस मेळत म्हणून आनी ते म्हणटात वो कितें विचारतात तुमी कितें उलोवन आसात कोणगे म्हणटा पोर एकलो जेजू नाजरान म्हळ्यार कुर्सार मारलो आज तो जिवन जाला खंय जिवन जालो हें कशें आमकां कळयत ना ते वयर रुमांत त्या कुडांत ताचे शीस आसात लेपोण आसात आनी हो शिडी सोडून धांवता वयर तो दार बडयता आनी पेद्रू दार उक्तें करता आनी विचारता तूं कोण आनी सिरेन गांवचो सिमांव म्हणटा हांव सिरेन गांवचो सिमांव पोर शुक्रारा तुमच्या मेस्त्रीचो कुरीस हांवें वोवयल्लो पेद्रू ताका म्हणटा सिमांव आमच्या मेस्त्रीचो कुरीस तुवें वोवयल्लोय तो आमी वोवयजे आसलो हांवें आनी हांगा इकरा आमी 10 जाण आसा आमी वोवयजे जालो कुरीस तो तुवें वोवयलोय तुवें वोवयल्लो कुरीस तो तुजो कुरीसय न्ही तो जेजूचो कुरीसय न्ही तो सगळ्या मनशा कुळाच्या पातकाचो तुवें वोवयल्लो कुरीस तो तुजो कुरीसय न्ही तो जेजूचो कुरीसय न्ही तो सगळ्या मनशा कुळाच्या पातकाचो आनी उपरांत वतो सिरेन गांवचो सिमांव आपल्या गांवाक फाटीं गेल्या उपरांत आपल्या दोगांक पुतांक पयस स्नान घेवचे बरी करून देवाचें राज ताणें प्रगट केल्लें तेंकां आफ्रिकान सिरेन गांवचो सिमांव मोगाळ भाव भयणीनो आज तुमच्या कुटुंबांत तुमी वोवोसो कुरीस तो तुजो कुरीसय न्ही तो जेजूचो कुरीसय न्ही तो सगळ्या मनशा कुळाच्या पातकाचो आज तुवें वोवोसो कुरीस तुजो कुरीसय न्ही जेजूचो कुरीसय न्ही सगळ्या मनशा कुळाच्या पातकाचो
देखून असलो कुरीस आमी वावोन आसा देखून जेजू ह्या संवसाराक आमकां शिकोवंक आयलो तेंच आमी वोवसो कुरीस तो आमचो न्ही तो आमच्या कुटुंबांत जिवितांत तुवें दादल्या म्हाका असलो तूं दादलो जायचे म्हूण जल्मा पयलें कांय तुवें विसरलें नाय म्हाका असलीच वाव बेपय जायची म्हूण तुवें विसर करूंक नाय आनी यत्त गांवांत आत्तुरांत वा हांगा शेजारच्या नखऱ्यांत वा तशें मूडबिद्रेंत जल्म जे म्हूण तुवें कांय विसवण केलें नाय आमची विसवण करतना मात आमी सुखीदार जाता कित्याक ती पथकाची विसवण जाता म्हाका त्या गांवांत जल्म जें आसलें म्हाका ह्या गांवांत जल्म जें आसलें देवाची विसवण स्पश्ट आसा तुवें यत्त गांवांत येता बापेक यत्त कुटुंबांत यस्सो कुरीस घेवन तुवें वचचें म्हणून देखून तुका देवान विसलां आतां आमी हर एकल्यानी आमचो कुरीस घेवंक आसा आनी देवाचें उतर सांगचे प्रमाणे देवाचें उतर आमकां सांगचे प्रमाणे कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान तो येवन दी देखून मगळ भाव भयणीनो कसलोय कुरीस जावं दी नियाळ जायतो आसा आमी करूंक पूण आमचो कुरीस आज आमी घेवया आनी सोम्याक आज आमी समर्पया आतां आराधनाचे निमाण वांटो आसतलो निमाण वांटो असो आसतलो आमी तकलेर हात दवरून मागचे देखून तुमी खंय बसल्यात दोगां तुमी बसा तुमी एकाच कुटुंबाचे दादलो आनी स्त्री जाल्यार सांगाता बसयेत कांय प्रॉब्लेम ना जाल्यार दादले तो बसा स्त्रियो बसा खंय 5 जाणां आसात तुमी दयाकन उठोवन कुशीन वसा आनी दोगां बसा तर एकामेका तकलेर हात दवरून मागोवंक आसतलें आतां जायना देखून आतां 1-2 मिनटां वेळ दिता तुमकां खंय 5 जाणां बसल्यार उठोवन बसा मागीर मिसाक तुमी फाटीं येता मिसाच्या वेळार तुमी फाटीं येया तुमी दोगां बसा आनी इल्ल्या वेळार आमी 1-2 मिनटांनी आमी आराधना सुरू करतले एकामेका तकलेर हात दवरून आज मागया जेजू तुका आपडटा म्हणलें आमकां आज काळजान भोगोवंक जाय जेजू आमकां आपडटा आमकां तो आयिल्ल्यांक सोडून घालिना ताचे लागीं आयिल्ल्यांक ताणें कोणाकच ना म्हणलें ना ताचे लागीं आयिल्ल्यांक ताणें कोणाकच ना म्हणलें ना आमकां हांवें ना म्हणसो ना एक घडीर तुमची कितें तेसांव आसात मागणी आसात सोम्या मुखार दवरता आसतना तो आमकां आपडोवन दी आमकां बरें करून दी आनी हांगासर हात उरताना आज आमी फाटीं येताना तुमी आशिर्वाद जावन तुमच्या कुटुंबाक येया तुजे वरवीं तुजें सगळें कुटुंब तुजी सगळी संतत आशिर्वादी जातली म्हणटा देव देखून एक घडी भर आमी दोगां बसया तुमी पळया दोगां सांगात आसात गे म्हणून आनी उपरांत आमी एकामेका तकलेर हात दवरून मागोवंक आसतलें ते मागची रीत अशी आसा आमी पावण आत्मरे म्हणलें गीत आमी गातले आयका हांगा पावण आत्मरे म्हणलें गीत आमी गातले पावण आत्मरे गीत पयलें श्लोक आमी गावचो 2 पटी आमी गातले त्या उपरांत एक मागणें म्हणूंक आसतलें हांव मागणें म्हणटा त्या मागणें म्हणच्या वेळार एकल्यान उबें रावचें आनी एकल्यान बसचें समजलें गी एकल्यान उबें रावचें तुमचे दोगां पैकी एकल्यान उबें रावचें एकल्यान बसचें उबें रावल्यान आपले दोनी हात ताचेर दवरचे आनी हांव मागणें आखेर करता म्हणसर तुमी हात दवरचे मागणें सुरू करतना हांव हात दवरूंक सांगता तुमकां काडतना मागणें आखेर करतना तुमकां हात काडूंक सांगता ते तुमचो काडनाकात उपरांत आमी एक चरण गीत आमी गातले तें गीत गायल्या उपरांत हांव तुमकां सांगता हात काडा तशें देखून हे आमी तुमी कंताराची उतरां पळोवची गरज ना आमचे गायन मंडळी आमकां कुमो करतले पावणात मरे गीत आमी गातले देखून आतां आमी सर उबे रावया उपरांत दुसरें चरण गावचे पयलें परतें हांव तुमकां कोण पळय पयलीं बसून आसली तांणी उबें रावचें उबें रावल्यान तांणी बसून आसचें हांव चिंताय समजलें आमी करता रे पटी देखून आतां पवित्र आत्म्याच्या विशेश देण्या खातीर सोम्यान आमकां आपडचे खातीर आनी आमी हेरांकी आमी आशिर्वाद जावचे खातीर ह्या कृपे देण्या खातीर आतां आमी मागया उबें रावया आमचे दोळे आमी दांपया आनी आमचे हात मुखार दवरया पवित्र आत्म्याच्या कृपे खातीर आमी मागया पावना मारे प्रिय पावना मारे इडी दुबार बेगबार ना मामा चदली इडी दुबार बेगबार ना मामा चदली पावना मारे हे देवाच्या पवित्र देवोनिये भावाचरण बहिणीचे कृपेन तू देवोनिये
मोगान तू देवून ये उजवाडान तू देवून ये सहतराच्या बरेपणान तू देवून ये आपण या भावाकडे बहिणी केस घडये उजवाडान तू देवून ये सहतराच्या बरेपणान तू देवून ये कृपेन तू देवून ये मोगान तू देवून ये उजवाडान तू देवून ये सहतराच्या बरेपणान आता एका भावान एका बहिणीन अशें बसचें तुमी दोगां जाल्यार एकल्यान बसचें एकल्यान उबें रावचें एकल्यान बसचें एकल्यान उबें रावचें आनी आतां दोनी हात उबे रावल्ल्यान आपले दोनी हात ह्या भावाचेर आनी भयणीचेर दवरा तुमचे दोळे तुमी दांपा दोनी हात सारके दवरा हाता तकलेचेर आनी ह्या भावा खातीर आनी भयणी खातीर ह्या वेळार आमी मागया सर्गेच्या भोव दयाळ बापा आपण ह्या भावाक आनी भयणीक हेच घडये देवाच्या पवित्र आत्म्या देवून ये या भावाचेर आनी भयणीचेर सिनाय पर्वताचेर देवल्ल्या देवाच्या आत्म्या जेजूच्या पवित्र स्नान वेळार देवलेल्या देवाच्या आत्म्या गुड्ड्यांक दिश्ट दिल्ल्या मोण्या आनी उलोवचे बरी केल्ल्या थोंट्यांनी सलचे बरी केले देवाच्या आत्म्या आपण या भावाक आनी भयणीक येस पडे एफाता उक्ते जावं दी काळीज आनी मोण या भावाचे आनी भयणीचे कसली वायट सकत या भावात आनी भयणीत आसा जाल्यार वायट चिंतना वायट उलोवणे वायट नडते हेच घडये पयस सरून दी नितळ आनी निर्मळ कर या भावाक आनी भयणीक आपण या भावाक आनी भयणीक हेच घडये सीनाई बेटादली इळिदु ಬಂದವರೇ सीनाई बेटादली इळिदु ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ आता आम्ही सर्व बिराव्या पावन मारे ये देवाच्या पवित्र देवून ये या भावाच्या बहिणीचेर कृपेन तू देवून ये मोगान तू देवून ये उजवाडान तू देवून ये सहतराच्या बरेपणान तू देवून ये सहतराच्या बरेकेन तू देवून ये आणि तुझ्या मोगान तू देवून ये कृपेन तू देवून ये मोगान तू देवून ये उजवाडान तू देवून ये सहतराच्या बरेपणान तू देवून ये आता वडोल बसल्ल्याने उबे रावचे वडोल उबे रावल्ल्याने आता बसचे आणि परत तुम्ही दोन्ही हात तुमच्या तकले या भावाचेर आणि बहिणीचेर दवरा हे सगळे सर्गेच्या भोव दयाळ बापा देवून ये या भावाचेर आणि बहिणीचेर कृपेन तू देवून ये हे सगळे सिनाय पर्वताचेर मोइसेचेर देवलेल्या देवाच्या आत्म्या जेजूच्या पवित्र वेळार जेजूचेर देवलेल्या देवाच्या आत्म्या आपण या भावाक आनी भयणीक गुड्ड्यांक दिश्ट दिलेल्या मोण्यांनी उलोवचे बरी केल्ल्या तोंट्यांनी सलचे बरी केल्ल्या पडकारांनी नितळ केल्या देवाच्या आत्म्या आपण या भावाक आनी भयणीक हेच घडये एफाता उक्ते जावं दी काळीज आनी मोण या भावाचे आनी भयणीचे कसलेय वायट सकत या भावात आसा जाल्यार या भयणीत आसा जाल्यार हेच घडये सुटोवन दी तुज्या मोगान तूं तांकां भर ताची वायट चिंतना वायट उलोवणे आनी वायट नडते सगळें पयस करून दी जीव या भावार्थान तूं ताका बर नितळ आनी निर्मळ कर या भावाक आनी भयणीक एफाता उक्ते जावं दी काळीज आनी मोण या भावाचे आनी भयणीचे ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ರೋಗದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ सर आम्ही उभे राहूया पावनात्मारे हे देवाच्या पवित्र देवाचे भावाचे आणि बहिणीचे कृपेन तू देवून ये मोगान तू देवून ये उजवाडान तू देवून ये सहताच्या
गुरपेन तू देवून ये उजवाडान तू देवून ये स्तोत्रच्या भवरतान परमेश्वर देवून ये मोगान तू देवून ये वचन कोणी भुरग्यांक घेवन आयला जाल्यार दयाकर मुखार या भुरग्यांक घेवन आयिल्ले आवय आसा जाल्यार भुरग्यांक घेवन आनी भुरगीं आसा जाल्यार पुराय मुखार या कोणी भुरगीं आसा जाल्यार तांकां आपणान मुखार या सक्रामेंता मुखार हांगासर या ह्या भुरग्यां खातीर आमी मागुया आमची भुरगीं आनी ह्या वेळार आतां परिक्षा बरोवच्या इस्कॉलां शिकच्या सर भुरग्यां आसा आमी उडास काडया आनी तांच्या खातीर आमी मागुया ह्या संदर्भात आमच्या युवा जनां खातीर आमी मागुया काम करच्या सैरिकाच्या सोदनाराच्या युवा जनां खातीर बरो फुडार बरी क्रिस्टिजिनी बरो बेस ह्या सकट भुरग्यांक आमच्या युवा जनां फावो जावं दी भुरग्यांक घेवन आसलो आवय मुखार या मुखार या जायत आनी हर एका भुरग्या फाटल्यान कोणी व्हडा मुखार या तकले रात दवरूंक आसा थोडी मुखार आसली मुखार या एक तरण मागया या आमच्या भुरग्यां खातीर उडास कडी आमच्या कुटुंबांत आसल्या सर भुरग्यां आनी युवा जनां खातीर आड वाटे गेल्ल्या सर भुरग्यांक आनी युवा जनां खातीर आमी मागया देवान तांकां फाटी हाडिशें आमच्या कुटुंबाची सबाय आमची भुरगीं हे भुरगीं आमच्या भुरग्यां ही भुरगीं जावन आसात आमच्या जिविताचो फुडार ह्या भुरग्यांक देव राखून दी सांबाळून दी बऱ्या भलायकेन दवरून दी आमच्या कुटुंबांत दिवन दी आमच्या कुटुंबांत बरेपण दितले आशिर्वाद दितले भुरगीं जावन दी सगळ्यांच्या भोवदळ बापा आपड ह्या भावाक आनी भयणीक ह्या भुरग्यांक आमच्या मुखार आसल्या भुरग्यांक तुवें सांगलें आसा ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशिन्यांक सडाव तांकां आडयनाकात कित्याक तांचें राज सर देवाचें राज आसय देवाचें राज आसा म्हणल्यार ह्या तुज्या ह्या भुरग्यांक सम्या हेच घडी आपड बऱ्या भलायकेन तूं बर कशें तुजो पूत जेजू बाळोक जेजू दैवीक जाणवायेन आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान वाडोवन आयलो तशें ही सगळीं भुरगीं दैवीक जाणवायेन पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान आनी देवाक मांडवल्ली आनी वडिलांक मांडवल्ली ही आमच्या समाजाची आमच्या फिरगजीची बरीं भुरगीं जावन वाडोवंक बरो फुडार बरो बेस आनी सर तरेचें बरेपण ह्या भुरग्यांक मेळचे खातीर सम्या तूं तांचेर आशिर्वाद घाल बरपेण तांकां बरेपणान तूं बर रोगाद बादेयली कष्टद वेळेयली रोगद बादेयली कष्टद वेळेयली सुख्यद शांतिय वरवनु ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ అప్పుడు ये देवाच्या पवित्र आत्म्या देवोन ये भावाचरण बळीचे बरपेन तू देवोन ये मोगान तू देवोन ये उजवाडान तू देवोन ये सतरच्या बरेपणान तू देवोन ये हालेलुया 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 आता आमचें समर्पण आमी करया आनी हें समर्पण करतना उडास दवरया आज जेजू म्हणटा तुज्या दुस्मनाचो मोग कर तुका कश्ट दितल्या पासत तूं देखून ह्या दिंब्यार आमी पडटा आसतना आज आमच्या दुस्मनाचो आमी उडास काडया कोणाक आमी आशिराप घालचो नाका आमकां कश्ट दितले कोणी आसत आमच्या कुटुंबाचे मनशां तांच्या पासत मागया देव आमकां दिल्लो कुरीस आमी कसो सांबाळचें म्हणून आमकां तो शिकयता देखून आज कोणी आमकां दंडसती जाल्यार कश्टी जाल्यार आमच्या विशयान वायट उलोवणी उलयती जाल्यार आमकां ताणें विक्रेत केला जाल्यार आमकां नेगार केला जाल्यार आमकां ताणें घात केला जाल्यार आमी मागया तांचे खातीर
कोणाक आमी श्राप घालचो नाका कित्याक हो कुरीस आमचो हाळू जायचे जाल्यार हे कश्ट म्हाका म्हजे कश्ट हो म्हजो कुरीस ही म्हजी जिणी म्हाका समजावची जाल्यार हांवें देवाक अर्गां दिवंक मात फावो देखून ह्या समर्पणा वेळार आज आमी दुस्मनां बक्षिया आनी कश्ट जाल्या आमकां कश्ट जाल्या पासून आमी मागुया हो कुरीस आमी सोम्याक समर्पया सर आमी दिंबी मोडया आनी ह्या समर्पणाचें विधान आमी करता आसतना म्हजे उपरांत तुमी म्हणा आमचे दोळे आमी धांपया सोम्या जेजू सोम्या जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू तुजे मुखार हांव आसा तुजे मुखार उबो आसा म्हजें समर्पण हांव करता म्हजें समर्पण हांव करता म्हजी जिणी म्हजें कुटाम सर मनशांक हांव तुका समर्पिता जेजू म्हज्या इश्टा म्हज्या राया म्हज्या गवळ्या हांव समर्पिता म्हजें सगळें कुटाम हांव समर्पिता म्हजें सगळें तुका म्हजो दादलो म्हजी स्त्री म्हजीं भुरगीं म्हजीं कुटुंबदारां समेस्त तांकां हांव समर्पिता हांव समर्पिता म्हज्या कुटुंबांत म्हाका घात केल्ल्यांक म्हाका नेगार केल्ल्यांक म्हाका विकृत केल्ल्यांक म्हज्या सभाव भयणींक हांव तुका समर्पिता म्हज्या कुटुंबांत म्हजो मोग केल्ल्यांक म्हाका आशिर्वाद दिल्ल्यांक हांव तुका समर्पिता म्हज्या कुटुंबांत म्हजे सावन पयस वचून म्हाका नेगार केल्ल्यांक तुका हांव समर्पिता म्हज्या कुटुंबांत म्हजे सगळे जियेतल्या सर कुटुंबदारांक हांव तुका समर्पिता गांवांत आसच्या पयस आसच्या परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक तुका हांव समर्पिता आमच्या पिरगस ह्या जाकाक धार्मीक भाव भयणीक गवळी मंडळीच्या संध्यांक तुका हांव समर्पिता संघ संस्थेच्या मुखेल्यांक तुका हांव समर्पिता आमच्या फिरगस कुटुंबांत सेवा दिवच्या समेस्तांक तुका हांव समर्पिता आमच्या वाड्या घरांक सर गुरकारांक प्रतिनिधींक हांव तुका समर्पिता आमच्या सगळ्या पवित्र सभेक पापा फ्रांसिसाक तुका हांव समर्पिता आमच्या गवळी बापाक सर ह्या जाकांक धार्मीक भाव भयणीक हांव तुका समर्पिता आमच्या सगळ्या फिरगस कुटुंबाक तुका हांव समर्पिता कोणाक वसोत हांव मागता कोणाचे इरादे म्हजे लागीं आसात कोणाची तेसांव आसात ते सगळे हांव तुका समर्पिता हांगासर आयिल्ल्या समेस्त भक्तिकांक हांव तुका समर्पिता हांगासर येवंक जायनातल्या समेस्त भक्तिकांक हांव तुका समर्पिता आयच्या दिसाचे मागणे टीव्हीर पळयतल्या आमच्या कुटुंबाच्या सर संध्यांक तुका हांव समर्पिता समेस्तां बऱ्या भलायकेन दवर समेस्तांक बऱ्या भलायकेन दवर समेस्तांक बरें जावन दी समेस्तांक आशिर्वादीत कर म्हज्या दुस्मनांक म्हाका कश्टिल्ल्यांक म्हाका दंडशिल्ल्यांक समेस्तांक तूं आशिर्वादीत कर जेजू हांव तुका म्हजी सगळी जिणी समर्पिता तुजो आशिर्वाद घेवच्याक हांव तयार आसा हांव खंय वेतां कोणा सवे जियेतां खंयसर जियेतां तांकां समेस्तांक त्या परिसराक तूं आशिर्वादीत कर आमेन सोम्याचो आशिर्वाद जोडच्याक आतां आमी गावया गीत Sestaman koruya purvilatya upabota
नावार्थाचे बोलप्या ससे तसेच उल्हासाने स्तुतीसा पोथी महिमा सस्ता एकाच ताळ्यान हर्षिता तुका समसमी नावार्ता ये देवा विचित्र सक्रमेंता खाल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगा सारको तुजे कुडीच्या आनी तुज्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय सासनाच्या सासना आमीन. Wastilham telia महिमा तुझी देखली वरती दया भोगली हरसताव नरकारिता तुका ना वाटेल्या सुमिया तुका दिन वास्तेल्या दलिया आता जेसू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमीन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्तातय भोवमोगाळ भावांनो आनी भयणीनो पापा फ्रांसिसान अमोरिस लेतिशिया मोगासो संतोष ह्या विश्वपत्रांत आमकां सांगलेलें सांव पावलान पिलिपिगरांक बरयल्ल्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायांतले 12वी ओळ तुमचे सोडवणेचें काम तुमीच करा तुमचे सोडवणेचें काम तुमीच करा सोम्यान आमची सोडवण केल्या आज आमच्या कुटुंबाची आनी वैयक्तीक तरान आमची हर एकल्याची सोडवण आमी करूंक आसा पापा फ्रांसीस मुखारून म्हणटा ही उतरां वापान आमी सांव पावलाचें अनेक उतर सांव पावलान तेसालोनिकाकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 5 अध्याय 17वी ओळ कळनासतना मागा कळनासतना मागचें म्हळ्यार आकाळी तशें सुकाळी हर एका घडये कित्याक आयच्या वंजलांत आमी आयकता बेलजेबल आनी सैतानाचे आनी देवसाराच्या पक्षाचे आमकां हर एक घडी राखून आसात पूण सोमी आमचो कळनासतना आमचे सवे आसतना आमकां कसलेच भिरांत ना देखून आज आमी कुर्साचो नियाळ केला आमचे कुर्साचो नियाळ आमी करता आसतना हे हो कुरीस आमी घेवंक आमकां दिसपडतें बळ जाय गटाय जाय मागण्याचें कळनासतना आमी मागचें त्या दाळ आमचें सोडवणेचें काम मुखारून वेता
हें देणें आमचें जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागुया. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्तसाक्षांचें कसमरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. अशें म्हणटा सर्वेस्पोर, हांवें तांकां ही एक आज्ञा दिली, म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. हांव तुमकां फर्मयतां ते वाटेन चला आनी तुमकां सूख लाभतलें. पूण तांणी पाळो दिवंक ना, तांणी कान दिवंक ना. आपल्या कोट्या काळजाचे दरुणायेन तीं चल्लीं आनी आपलें तोंड म्हाका दाखोवचे बदला आपली पाट म्हाका दाखयली. तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरले. त्या दिसातावन आज पर्यंत दिसान दीस पुरो जाले म्हणून आसता हांवें तुमचेशी सगळ्या म्हज्या सेवकां प्रवाद्यांक धाडलें, तरी तांणी म्हजें आयकूंक ना. म्हज्या उतराक तांणी कान दिवंक ना. तीं धरून रावलीं आनी आपल्या पुर्वजां प्रास पास्ट जालीं. देखून तुवें ही सगळीं उतरां तांकां सांगूंक जाय, पूण तुका ती चीत दिवची नात. तांकां तूं उलो मारशी जाल्यार तीं जाप दिवची नात. देखून तांकां सांग, ही परजा सरस्परा आपल्या देवाच्या उतराक चीत दिना वा शिक्षीत जावंक इन्कार करता, विश्वासीपण नापैत जाला. हे उतर तांच्या तोंडांतले सरून गेलां. देवाचे उतर हे. देवाची वडुपकार. आज सर्वेस पोरा सुताळो तुमकां आयकसल्या. तुमची काळजां दारूण करिनाका. येया संतोषा सर्वेस पोराक उल्हास्या. आमच्या थारणाची कडप जावन आसलेल्या वाखणया हरगां स्तुती करूंक ताची समोर येवया. गीतां गायनांनी ताची कीर्त गावया. सर्वेस पोरा सुताळो तुमकां आयकसल्या. तुमची काळजां दारूण करिनाका. येया सर पडून ताका
काळजां दारू करिनाका आस्ताचो थाळो तुमकां आयकसाल्या आरण्यांत केल्ले बरी तुमची काळजां धारण करिनाका थंय मेरी बांदनी मासा तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी महत् कार्यां देखल्यांनी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली सर्वेस पोरासो पाडो तुमकां आयकसाल्या तुमची काळजां दारू करिनाका सर्वेस पोरासो पाडो तुमकां आयकसाल्या तुमची काळजां दारू करिनाका उभी राहूया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी प्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी प्राया आतां तर म्हणटा सर्वेस्पर सगळ्या काळजान म्हजेशी पाटी येया कित्याक हांव सगळोच बळो आनी काकुळदार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी प्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी प्राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या एक पावटी जेजू एक मोनो देंवसार सोडयतालो देंवसार भायर वेतच मोनो आसलो तो उलयलो तो लोक विजमीत जालो पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले देंवसाराच्या मुखी बेल्जेबुलाचे शातेन तो देंवसार सोडयता हेर थोडे ताची परिक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गींत थावन एक कुडां करून दाखय जाय म्हणटाले पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगी लागलो अंतरजुजान वांटे फांटे जाल्लें खंयचेय राज विभाड जायनासतना रावना तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्लें घराणें देसवाट जायनासतना उरना तेच परे सैतानाचेच पक्षेचे एकामेका उपरार्तीत जाल्यार ताचें राज उरचें कशें हांव बेल्जेबुलाचे शातेन देंवसार धांवडयता जाल्यार तुमचेशीच कोणाचे पदवेन धांवडयतात अशें ताणींच तुमकां अपराधी म्हणून काडिल्लें बरी जालें पूण देवाच्या पदवेन हांव देंवसार धांवडयता जाल्यार दुबावावीण देवाचें राज तुमचे थंय येवन जालां एक बळवंत मनीस आपली हातेरां घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचें सगळें आस्त बदीक भद्रतेन आसता पूण ताच्याकी बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लाडायेक वचून ताका सलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सर्व हातेरां तो फोडून व्हरतलो आनी मेळिल्ली लूट वांटे करतलो कोण म्हजें सांगता ना तो म्हजे विरोधूच सै जो कोण म्हजें सांगता पुंजयना तो निजायकी शिंपडायता देवाचें उतर हे वतनी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाळ सालोरेसाच्या भक्ती कणू
पापा पियूस 12 म्हणटा येवकरिस्त कुटाम बांदता आनी वांटे फाटें करचें काम सैतानाचें. कुटाम बांदचें काम येवकरिस्ताचें, जेजूचें, देवाचें, पूण कुटाम वांटे फाटें करचें काम सैतानाचें. देखून ह्या वंजलांत जेजू ह्या विशयान सांगता वांटे फाटें जालां जाल्यार तें सैताना वरवीं जालां, पूण देवाच्या राजांत आमी सगळीं सांगता येता, सांगता मेळटा. पापा फ्रांसीस ह्या विशयांत आमकां कुर्सा विशयान नियाळ दिवन म्हणटा तुमचें सोडवणेचें काम तुमीच करा. फिलिप्पीकारांक बरयल्लें पत्र 2 अध्यायान 12व्या वळेर आसा. आमचें सोडवणेचें काम आमी करचें म्हूण सांगल्यार आमचो कुरीस आमी घेवचो आनी सोम्या सवे आमी सोमकोसो. तो कुरीस जावयेत कुटुंबाचो, तो कुरीस जावयेत आमच्या पिडे शिडेचो, तो कुरीस जावयेत आमच्याच वैयक्तीक जिविताचो, आमच्या बेसाचो. पूण हर एक कुरीस देवान आमकां दिल्लो आमच्या ह्या संवसारी पैना वेळार देवा सरशीन वचोंक. कित्याक ह्या कुर्साच्या सांगता देव आमचे सवे आसता, जेजू आमचे सवे आसता, जेजूय कुरीस व्होवन आमचे सवे आसता. कित्याक सर्गाची वाट अशीर म्हळां सोम्यान, आनी ह्या अशीर वाटेंतल्यान आमी समकताना कुर्साचो आमी मोग करूंकूच आसा, कुटुंबाचो आमी मोग करूंकूच आसा, आमच्या दुस्मानाचो आमी मोग करूंकूच आसा, आमच्या कश्टितल्या पासत आमी मागूंकूच आसा. कित्याक थोड्या दिसांची, थोड्या घडयांची वा थोड्या घडीत सवे आमी जियेतना आमी देवाक काल जावन सोम्यान जियेल्ले बरे आमी काल्तिमान घालून कुर्सा सवे आमी जियोंक आसा. देखून पापा फ्रांसिसान म्हणचें ह्या खातीर खळनासतना मागा, सदांय तुमी मागा, खळनासतना मागा. सांत पावलान तेसालोनिका घरां बरयल्लें पत्र 5वो अध्याय, पयलें पत्र 5वो अध्याय 17वी ओळ. खळनासतना मागचें कशें? इगर्जेंत आसतना मागयेत, घरांत सकाळीं आनी सांजेचें दनपाराचें मागयेत, आराधना वेळार मागयेत. खळनासतना मागचें कशें? पैनार येतना कशें मागचें? काम करतना आमी कशें मागचें? वा हेर संगतींनी मेतेर जाल्ल्या वेळार कशें मागचें? राती न्हिदिल्ल्या वेळार कशें मागचें? एक इंग्लीश भाशेंत एक बूक आसा, त्या बुकाचें नांव द वे ऑफ ए पिलग्रीम, यात्रिकाचें पैन. वो यात्रेक रशिया गांवचो. वो यात्रेक वाटेर वेताना ताची एक कूस गेल्या, उजवी कूस गेल्या, उजवो हात ताची गेल्या, आर मारले बरें जाल्या ताका. एक बॅग ताच्या खांदार आसा आनी त्या बॅगांत, त्या चिलांत, त्या बॅगांत आसो एक बायबल, पवित्र पुस्तक आनी एक सुको उंडो. ह्या पैनारा कितें जालां म्हळ्यार ताणें सगळें होगडायलां. ताचे बायल भुरगीं पुराय होगडायलां ताणें. ताचें घर उलपण गेलां, जागो कोणाक गेला, ह्या संवसारांत ताचें म्हणलें कांयच ना. आतां उरलां एक बॅग, हें चील आनी तातूंत एक पवित्र पुस्तक आनी एक सुको उंडो. आनी हो यात्रेक इगर्जेक येता आनी थंयसर त्या दिसा आसलें पयलें वसाप सांत पावलान तेसालोनिका घरा बरयल्लें पत्र आनी तातूंत एक वाक्य अशें आसा, खळनासतना मागा. 5वो अध्याय 17वी ओळ. हाका अजाप जाता, कळनासतना मागचें कशें? मीस जाल्या उपरांत पाद्रा लागीं विचारता, सांत पावल कित्याक म्हणटा खळनासतना मागा? खळनासतना मागूंक जातावे? कितें फटी मारतावे तो? पाद्रा म्हणटा म्हाका आतां सांगूंक म्हजो शर्मावर हांवें सांगलां तुका, सर्तीक सांगूंक जायना. आतां वो पैनारी तो गांव सोडता, सगळ्यां विचारता, तो तत्वशास्त्री लागीं विचारता, डाक्टरा लागीं विचारता, ह्या जाका लागीं विचारता, वकिला लागीं विचारता, हर एका व्याप्तीच्या मनशा लागीं वचून विचारता. कळनासतना मागचें कशें? सांत पावलांक सांगता कळनासतना मागचें कशें? खंयसरी ताका जाप मेळना. 10 वर्सां तो भोंवून आसता आनी 19 वर्सां तावन 20 आनी 9 वर्सां पर्यंत लगभग 10 वर्सां हर एका मनशा कडेन तो विचारता. कळनासतना मागचें कशें? खंयसरी ताका जाप मेळना. हर एकले म्हणटात मागचें म्हळ्यार कितें म्हूण सांगतात, कळनासतना मागचे विशयान कोणी सांगना. निमाण एका सांजेर तो वाटेर वेता आसतना एकलो प्रायस्त फ्राद एकलो पळयता. तो एक म्हातारो आब बरी एकलो फ्राद आनी हो पाद्र्याक लांब काडासो ताका ताचे लागीं वचून विचारता,
सांपावल कळनासतना मागो सांगता तुमी कितें म्हणटात. तो फ्राद म्हणटा म्हज्या कोव्यान ताके आनी ताच्या मोठाक तो आपूण व्हरता. थंयसर तो ताका बसयता आनी म्हणटा फ्राद तूं म्हण ही उतरां. लॉर्ड जिजस क्रायस्ट हॅव मर्सी ऑन मी. सोम्या जेजू क्रिस्ता म्हजी काकुळट कर. तो म्हणटा 10 पटी म्हण. 10 पटी म्हणटा. 20 पटी म्हण. 20 पटी म्हणटा. 100 पटी म्हण. 200, 500, 1000 तो सोडून वेता. आनी निमाणें तो तितले पटी म्हणून फाटी येतना परत्यान फ्राद म्हणटा आतां 100,000 पटी म्हण. 100,000 पटी तो म्हणूंक सुरू करता. तो म्हणटा 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 सगळी रात तो म्हणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता म्हजी काकुळट कर. सोम्या जेजू क्रिस्ता म्हजी काकुळट कर. आनी 100,000 पटी म्हणून फाटी येता आसतना तो फ्राद भाव अंतरता. देखून आतां ताका कोव्यांत अंतरावंक जायना. ह्या यात्रेकाक थंय मोठ अंतरावंक जायना. तो मोठ सोडटा तो कोव्यान सोडटा आनी वाटेर येताना म्हणून तो येता सोम्या जेजू क्रिस्ता म्हजी काकुळट कर. सोम्या जेजू क्रिस्ता म्हजी काकुळट कर. अशें 12,000 पटी अशें म्हणून आसतना एके राती तो गाड न्हिदेंत आसतल्या वेळार एकच पटी कोण गे म्हणचें आयकता सोम्या जेजू क्रिस्ता म्हजी काकुळट कर. सोम्या जेजू क्रिस्ता म्हजी काकुळट कर. यात्रेक एकच पटी उरता आनी कोण म्हणटा घेवन पळयता कोणीय नासलें थंय. ताचें काळीज ताचें मन म्हणून आसा. सगळी कूड ताचें वायब्रेशन जाल्लें बरें कंपाउंड आसा आनी म्हणटात आसा सोम्या जेजू क्रिस्ता म्हजी काकुळट कर. सोम्या जेजू क्रिस्ता म्हजी काकुळट कर. हें मागणें काल जिबेचें मात्र न्ही आतां येदोळस मोतीन आनी काळजान हें मागणें घेतलां आनी आतां ताणें तोंडान दुसराची गरज ना. सगळो तो मनीस मागण्याचो जाला. मागण्यान ताची कूड कंपाउंड आसा सोम्या जेजू क्रिस्ता म्हजी काकुळट कर. ताच्या मागण्याचो इतलो प्रभाव गे उपरांत आमी वाचता हो मनीस खंयसर गेलो हो यात्रेक तो अजापां जातात. कुड्ड्याक दिश्ट मेळटा. थोंट्यांनी चलचें बरी जाता. तो हर एकल्यान बरें बरें करून येता. निमाण 33 वर्सांच्या प्रायर तो जेरुजालेमा पावता. कालवार दोंगरा लागीं तो पावता. ही एक यात्रेकाची काणी पैन म्हण हांगासर आसा. पापा फ्रांसीस म्हणटा आमी कळनासतना मागचें म्हूण सांगल्यार आमच्या उलोवण्यांत आमच्या नडत्यांत आनी आमच्या चिंतनांनी तें मागणें येवंक जाय. तडेपटी अस्कल अणिस्कल चिंतना वायट चिंतना वा हेरांक शिराप घालची चिंतना जायते पटी आमकां येता अशी चकड्यांक येतात. मनशा सैमांत हर एकल्याक आमकां येतात. जायते पटी आमच्या उतरांनी आमी हेरांक शिराप घालता अशी हेरांक आमी द्वेश करता अशी जायते पटी आमचे करण्यांनी आमी वायट करता अशी ह्यो सगळ्यो करण्यो बदलून चिंतनान उतरान आनी नडत्यान केदाळा आमी कळनासतना मागण्यांत येता. थंयसर आमची उतरांय बदलतात. आमची करण्योय बदलतात. आमचें मत नितळ जाता. नितळ मनाची कितली बागी कितें म्हणटात देव तांकां पळोवंक मेळटलो. नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. नितळ मन जाता म्हणसर आमी कळनासतना मागोंकूच आसा. देखून असलो कुरीस आमी घेवंक आसा आनी असलो कुरीस घेतल्ल्यान आमी निमाणें आमी म्हणचें म्हजो शिसांव कोणा शेता आपणाक सेनकार करून दी. कुरीस आपलो कांदार घेवन तो मुचुटल्यान मोच्या येवन दी. सांगाता गव्या कोर्सातय हांव पातयेनी दवरता. पिडे शिडे करस्ता दुकान हांव कुर्सा पोटलून धरता. कोर्सातय हांव पातयेनी दवरता. पिडे शिडे कश्टां दुकान हांव कुर्सा पोटलून धरता. ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी आयल्या. जेजू उंडो मोडून म्हाका आनी तुका दिता आनी म्हणटा गे बाबा भयणी हो उंडो हें म्हजें मांस. सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या त्या कुर्साचें सडवण्याचें काम हांवें केलां. आज हो कुरीस तुजे लागीं आसा. तुजें सडवण्याचें काम तूं कर. गे हो वायन हें म्हजें रगत तुजे कुडींत आनी म्हजे कुडींत वळचें रगत.
म्हजें रगत कशें हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर पथकांच्या बक्षणा खातीर हांवें वारयलें तशें तुजें रगत तुजी जिणी हेरांच्या बदलपाक एक कारण जावं दी. हें देणें आमी मागून घेवया. आज सैतानाच्या पक्षान आमी झुजचें नाका, वांटे फांटे काडचें काम आमकां नाका. आमी येवकरिस्ता लागीं या आनी येवकरिस्त कुटाम बांदता हें कुटाम बांदचें काम आमचें जावं दी. ह्या प्रत्येक देण्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागुया. आमेन. सेवा sacrifice tình sống nhân Jesus ama sewa sastik jivit na konso ke bapa kaniku ke bapa kaniku ke bunami ayam bapa pun ditang juga undo gomanso soroda kanso nasa amcha kustavang diso undo gomanso soroda kanso bursa nasa amcha kustavang diso ke bapa kaniku ke bapa kaniku kaniku ke bunami ayam bapa upun ditang juga bukti konasa putu bapa म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानवलें तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेटक्या पयसुबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमनीन तोंपलेल्या गवांच्या कणा बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षांच्या मरणा वरवीं महिमे वंस जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. त्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सारताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळसां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंदवण्यो दामून तुजी साकरी करूंक निर्लोभी काळसान भरताय तूं आमकां नव्या बोळान. सरतेल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरणांत असल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळसां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुता भक्तां संगती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळसान आमी गायता.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या अपवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कसमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूची. तेच परेत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ने कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करा. भावार्थसो घोट परगटुया. सुम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन करता, तुझ्या येण्या सुम्या जेसू आम्ही ओत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, जेराल्ड आयझॅक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखां मोड फळोवंक फावो कर. हांगासर हजर आशिल्ल्या आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माय, तिचो पती भगवंत जुजे, भगवंत धर्मदूत भगवंत लॉरेस, भगवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सरपदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनां धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सखींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजें तुझी सगळा जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां काडणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सुवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें
बरोवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटाय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचें दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढले आमची काकुळत. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमची काकुळत. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. mundo morto, tu Deus stiamo santo pădălă, casi tu da caros, că să-i șechilă cu placi sa piemnilor, ei ce să mă gala, ei ce să dăiara.
कर जेसू आवडता आयला याता मोचे ते हांव उल्हासतां वैभव तुजो हांव गातां तू मोचे जिवीत तू जीवन तुझे थंय सोमिया हांव सांगू तू सोम्या तोकवार हांव तोपांटू मी तुज्या दायजात एक वांटू भावा भयणी सांगाता थंय गांधिता उपकार जेसू आवडता आयला याता मोचे थंय हांव उल्हासतां वैभव तुजो हांव गातां प्रार्थोया जेजूच्या आणि आमच्या मोगळ बापा आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या चवना वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक वगड आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर गरिबांचे आनी अनीत भक्तलांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे दयेक नायका मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाचे प्रधान याजक जावन अपूर्बायेन मिसाचेर चर्माव सांगून आराधन सोलोन वेल्ल्या मानदीक बाप प्रकाश लोबो कापुचीन पाद्राप सांतान्ना फ्रायरी बिजे हांकां तुमचे सोमेसांच्या नांवी हांव आभार मानून घेवन तांचो उपकार बावडटां देव बरें करूं म्हणटा तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बाजिलिकाच्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं ती वांच्या खातीर सर्गींचे सर पदवेदार बापा सांत लोरेसाच्या ह्या पवित्र तळार नोवेनाक आनी जेवणाच्या कार्याक आनी तशेंच पिरजेन जावन हाती घेतिल्ल्या ह्या तळार दान दिल्ल्या सरदानीचेर आशिर्वाद घाल विविध तरेचे मुर्दोम घेवन पिरजेन घेवन जेवणाक प्रायोजक जावन वांतीक जावन हांगासर दिवच्या कुमके मरिफात सांत लोरेसाच्या मजतीन देव तांचेर आशिर्वाद घालूं दिसपडतो ग्रास कुटुंबाचेर बरेंपण जावं दी सांत लोरेसाच्या मनाक तांणी दिवची ती आंगोण ह्या विविध इरादे फळां बरी जावं दी ह्या वातीचो उजवाड तांच्या जिवितांत उजवाड हाडूं दी हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो पिरजेंत विक्टर डिसोजा कणाजार विक्टर डिसोजा कणाजार मुर्दोमो ईथन टेलीस कुंटलपाडिये ईथन टेलीस कुंटलपाडिये ईवा टेलीस कुंटलपाडिये ईवा टेलीस कुंटलपाडिये डीना रेश्मा गुंड्याडका डीना रेश्मा गुंड्याडका रोजन रेश्मा पिरेरा कुत्तार रोजन रेश्मा पिरेरा कुत्तार लॉरेन्स पीटर डिसोजा आजेकार लॉरेन्स पीटर डिसोजा आजेकार रॉस्बो उकरट्टे रॉस्बो उकरट्टे थॉमस उकरट्टे थॉमस उकरट्टे जेवणाचे प्रमुख प्रायोजक लविटा जेसन सल्डाना मुदरंगडी लविटा जेसन सल्डाना मुदरंगडी जेवणाक वंतीगे दिल्ल्यांची नांवां वियोल सल्डाना निट्टे ये वियोल सल्डाना निट्टे ये अनिता शरण डिसोजा नकरे अनिता शरण डिसोजा नकरे प्रेम रेगो सिद्धकट्टे प्रेम रेगो सिद्धकट्टे जेनिफर मिनेजस शिरवा जेनिफर मिनेजस शिरवा अल्फोन्स डिकोस्ट एंड फॅमिली उडपी
अल्फोन्स डिकोस्टा अँड फॅमिली उडपी आनी कोणाची नांवां सोडून गेल्या नंतर तांणी येवन वाती स्विकार करीत. ताळे उबान उर्बेन गावया मोगो परमेत देवाक नावाड्या फावो केल्ल्याक आमकां सालो रेसा सकट ताळयो पेटोवन गितां गावया वाटे कोण आपणा शांती कोण सोडले देवा मोगान पेटोवन राजीत आदारले देवाक पेसवालो सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे ये जैते वन मातिरा सान लोरेसा थरण्या प्रायरेस बावरत्या खातीर कठीण कस असून जीव दिल्ल्या आयक आमचें कालतें मागणें वरत्या पातळेन जीव पावर तीर बरोसो देवा सोन आमच्या पेल्यासो करो मोग आमकां जोड दी आमच्या बेसाक सरी जावन निश्कळपण आमचें तें परजळशें कर आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलांतय खालतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिडेन आनी कश्टान वरांत आसल्ल्यांक आमच्या संद्रपा प्रमाणे आमी पावशें कर आन बावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर तुज्या बळदीक देवाचे राज संवसारांत विस्तारून दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात विजा मेळिल्ल्या खातीर पॉयंट बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर साबार जाणांक विविध उपकार मेळिल्ल्या खातीर भलायकी पाटी मेळिल्ल्या खातीर लेक्चरर पोस्ट मेळिल्ल्या खातीर हांगासर मागून मेळिल्लो उपकार मेळिल्ल्या खातीर अजापाच्या ताळ्याच्या उदका वरवीं एका भयणीचे पोटाचे समस्या समजल्ल्या खातीर एका भावाक पांयांत बोळ मेळिल्ल्या खातीर भुरग्यांचे देणे लाभल्या खातीर अर्गां दितात कुटुंबा खातीर आनी भुरग्यांच्या फुडारा खातीर मागोवंक विचारिल्लें सगळें कार्य बऱ्या तरान जाल्लें हांगासर बायोप्सी बऱ्या तरान जावन रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्गां दितात हांगासर मागून गेल्ल्या उपरांतच एक काम जॉब फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात ह्या सर्व सांत लोरेसाच्या विशेष मागण्या वरवीं मजते वरवीं मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ
Hallelujah, 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 hallelujah. सांत लोरिसाच्या मजतीन म्हाका उपकार मेळचे पासत आमी मागया. बरी भलायकी मेळोंक, स्किनाची एलर्जी गूण जावं, दुबयंत काम मेळोंक, भुरग्यांनी परिक्षेन बरें करून तयार करूंक, अमल पिवणेतां सुटका मेळोंक, बरें काम मेळोंक, एकामेकाचो मोग करूंक, एका दादल्याची गोमटी दूख गूण जावं, भुरग्यांनी आवय बापायचे उतार आयकोंक, जाग्याचें काम बऱ्या तरान जावं, गव्हर्मेंट काम मेळोंक, हाताचें बोट दूख गूण जावं, इराराय करचें सोडूंक, फाटीं ताचें मन बदलूंक, बरी सैरीक लाबोंक, शुगर कोलेस्ट्रॉल थायरॉयड नॉर्मल जावं, कॅन्सराची पिडा गूण जावंक मागते आसात. सांत लोरिसाच्या मजतीन जागो नावार जावं, मानसीक वत्तडांतून भायर येवंक, पाय दूख गूण जावं, एका ल्हान भुरग्याक हार्टाचे प्रॉब्लेम आसा त्या भुरग्याची भलायकी फाटीं मेळोंक, भुरग्यांनी शिकिल्लें मोतीन उरोंक, विजा रिन्यूवल जावं, गिमे दिसांनी उदकाचें तात्वार येनाशें समेस्तांक राखून उरूंक, दिल्ले पयशे फाटीं मेळोंक, विजा फाटीं मेळोंक, नव्या बांदपाचें काम सुरू करूंक, दिल्ले पयशे फाटीं मेळोंक, हातांनी पाय दूख गूण जावं, फुलांची कृशी बरी जावं, बिझनेसान बरो लाभ मेळोंक, इन्वेस्ट केल्ले पयशे फाटीं मेळोंक, माथ्याचे केस जडचे रावंक, वेरिकोस गूण जावं, गर्भाकोशांत आसलें गेड्डे गूण जावं, इंटरव्यून पास जावंक, बरें काम मेळोंक, मालेका सोसायटींतून पयशे फाटीं मेळोंक, भुरग्यांनी हट सोडूंक, बरी जाणवाय आनी समजणी मेळोंक, विविध रितीचे कॅन्सर पिडेन जायतो लोक कश्टाता, जेजूचे गूण करचे सक्तेन बरें जावं, मोतीची पिडा गूण जावं, अन्याय करतल्यांची मोत उजवाडोवंक, अन्याय आनी आनीत करून सिव्हील कोर्टान जिखिल्ली केस नीती प्रकार कोर्ट हायकोर्टान ती नीत मेळोवंक, सामकोळ आनी किळे गूण जावं, भुरग्यांनी देवबिरांतीन वाडोवंक, हिमोग्लोबीन सोडोवंक, भुरग्यांचे देणे लाभचे खातीर मागतात, ब्लिडींग रावचे पासत सांत लोरिसाची मजत म्हणून मागतात, बाळंतेर बऱ्या तरान जावचे खातीर मागतात. सांत लोरिसाच्या मजतीन विशेष त्या समा हांगासर मागतात. केविन म्हणल्यार बँगलोरान परमनंट काम मेळोंक, एलोशियस म्हणल्या भावान आमाल पिवणें सोडून मिसाक मागण्याक वचोंक, ताका मोन मेळोंक, एकल्याचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल मेळोंक, शिबा रॉड्रिगस म्हणल्याचे हार्टाचे प्रॉब्लेम समजावंक, सर भुरग्यांनी परिक्षेन बरें करून बरोवंक, बरें रिजल्ट आपणावंक, ट्रिजाबाई बँकॉक हाँगकाँग आसली, युट्रसाचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक, तिका भलायकी फाटीं मेळोंक, आशा म्हणलें दुबयंत आसा, ताका बरें काम मेळोवन परमनंट जावंक मागते आसात. अमर सोमेस्तां पासत आमी मागया. हांगासर जायते जाणांनी मागोवंक सांगलां, ह्या पवित्र तळार येवच्या हर एका भक्तिकाम बावडत्या पासत सांत लोरिसाच्या बिरमतीच्या काकुळतीच्या दोळ्याच्या दिश्टेन देवाची काकूळ हर एकल्यांक मेळचे खातीर आमी मागया. संत लोरेन्स ಪ್ರಾರ್ಥನೆಡ್ ಈ ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಈ ಜಾಗಡ ಬಹುದಿನ ಪ್ರತಿಯೊರ್ವರೆಗ್ಲ ದಯ ಮಲ್ತದ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅನುಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಲ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲಿ. ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ದಯೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಾಗಲೆಂದು, ಸಮಾಧಾನ, ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ, ತೃಪ್ತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗಲೆಂದು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. कुष्ठतेल्या नोयेया वसंते माका दिया दितलो विशेव तुमका मोगाच्या गोपांगोच्या कुष्ठतेल्या नोयेया वसंते माका दिया दितलो विशेव तुमका मोगाच्या गोपांगोच्या. हालेलुया
शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्ती जिणे जिवन बागी मोरान मरून सरकार तुजे सांगता ससनाक देवा कोकडसूचे बाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमची सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी पडून दिनाका म्हाका लोपकार मेळोंक नमान बरी कृपेन भरलेले समी देव तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळचे क्रिस्टीन जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सांत लोरेस मार्तिरा आमा पसोत विनाती कर. आमी प्रार्थुया. सरपदवेदरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैतवर सित्वे केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हणून आमी लालेवन मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर आमच्या पिडेस्त भावंडा पसत आमचे पसत खंयच्या एका तराच्या पिडेन आमी कसतात जाल्यार जेजूच्या दैवीक सक्तेन गुण जावच्या खातीर आमी मागया. सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोग तुजे सशीं पावोवं दी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या दिसांनी आसूं. सर पदवेदार आनी ससान देवा तुजी गुण कची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकर आनी साकरणीचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावण पयस कर. तुज्या गणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरसाच्या प्रत्येक मजतीन कोडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बजलिकान तुज्या दैवीक सावस असो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादुसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुली ती तुजी साकरां आनी साकरणी जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पसारची. खरी भक्तिवंतान जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें बाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देवा बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ तुमचेर रावो. वसून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडका. आमी समेस्त उबे रावया. ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची काकूळ आमचे ते वाळोवं. तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार याजाक ताका तेलान माकूं. ताची पिडा गूण ताची पातकां बगसतना ताची पिडा गूण जाता. कसली आमची पातकां आसा जाल्यार देवाच्या अमोलीक रक्तान ती धुवन वचूं. पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां आयिल्ल्या हर एकल्याक मेळों. ह्या पवित्र जाग्यार बरें जावन येवन देवा कारगा दिवचे भाग आमकां फावो जावं. एक ना अनेक रितीच्या मोतीच्या कुडीच्या पिडेन कश्टांच्या ह्या वेळार आमच्या आत्म्याची गाय गूण जावं दी म्हणून पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. सर्गीतां देवोन ए दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र. सर्गीतां देवोन ए दैवीक
पोयनात आमच्या सर्गी वाटेन तो सरय सर्गी बंद्राक आमी पावास संसारांत ह्या बरला अंक पातका वरवीं कुर्डी जाल्या आमची मोग ह्या बरला अंक पातका वरवीं कुर्डी जाल्या आमची मोग कळसा मोना जाल्या अंधारू माया मोगान आमकां जियेवंक शिकय कळसा मोना जाल्या अंधारू माया मोगान आमकां जियेवंक शिकय मोवाळायेन आमकां बर दयाळ आमकां कर चिनी शांती समाधान बर मोवाळायेन आमकां बर दयाळ आमकां कर चिनी शांती समाधान बर सगळीं दाम देवून ये दैवीक आमकां पवित्र सगळीं दाम देवून ये दैवीक आमकां पवित्र निसरसणारा विसरता पदका काळो कांतो निसन पडटा निसरसणारा विसरता पदका काळो कांतो निसन पडटा देवा थंय तो मनीस जियेता ताका ससन जिवीत लाभता देवा थंयचो मनीस जियेता ताका ससन जिवीत लाभता अंतस्करणांनी आमकां सदांच उलय पोवेचीनी जियेवंक शिकय सर्गीतां देवून ये दैवीक आमकां पवित्र सर्गीतां देवून ये दैवीक आमकां पवित्र पवाड पुरुषालो रे सरे नम्मय जीवा पाल करे क्रिस्तर बाळिನ प्रतिरूಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷಾಲೋ ರೆ ಸರೆ ನಮ್ಮಯ ಜೀವಾ ಪಾಲ करे ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನೀವು ಆರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನೀವು ಆರಿಸಿ ಬಡತನ ಅರಸಿ ಸಿರಿತನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಳಿನ ಅರ್ಥವ ಸಾರಿದಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷಾಲೋ ರೆ ಸರೆ ನಮ್ಮಯ ಜೀವಾ ಪಾಲ करे ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ
ತವ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೋದರ ಪ್ರೇಮವ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೋದರ ಪ್ರೇಮವ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ ದಶವ ಮರೆಸಿ ಕ್ಷಮೆಯ ಕಲಿಸಿ ಶಾಂತಿಯ ದೂತರು ನೀವಧಿ ಪುರುಷ ಲಾಲಿಸಲೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಬಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. मोगाळ पुत्रा सोवे आंगार मोई आशीर्वादी वांका जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुझ्या दितुचे आशीर्वाद भगवान रेसा आम पसत विनंती कर भगवान कसचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.